बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मोगाच्यानो देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक. मनादीक बाप जॉन क्रास्ताच्या याजाकी जिनियेच्या रुपेवस्ताच्या ह्या संदर्भार संतोषान आणि दिनवाशी काळजान पवित्र एकरिस्तक बलिदान बेटोंक ह्या देव मंदिरांत आमी संगता जमल्या. फाटल्या 25 वर्सांनी सोम्याच्या शेतान ताच्या पावलांनी चलोन मोगाच्या सेवे स्पिरितान बरोवन आपल्या ताब्यान दिल्ल्या शेळयांक सता नितीच्या वाटेन चलोवन व्हरूंक आदार दिल्ल्या देन्य देवाक उपकारी मनान आर्गां पाठयता. सांगतास आपले मिसांव काम मुंदरून व्हरूंक देवाचो आदार बोल भलायकी शांती समाधान दाराल मापान देव फावो करून दी म्हूण आमी कलतेपणी मागता. आपल्या 25 वर्सांच्या ह्या फळाबरीत मिसावांत बाप जॉनान भुरग्यांक युवजनांक सेमिनारिस्तांक पिरगसगारांक जगतें मार्गदर्शन दिवन सोमेस्तांची काळजां मनां ते जिखल्यात. देवा बापा जॉना मुखांतर पाठयिल्ल्या सर उपकारां खातीर तांच्या जिणेंत सुरेस्वर देवान वतल्या सर आशिर्वादां खातीर उपकारी मनान हें आर्गां बलिदान भेटयता. आज पवित्र सभा सांत जुआंव वंजलिस्त हांचें फेस्त आचरण करच्या ह्या संदर्भार आमी क्रिस्ताक साक्षी जावन सता नितीन सोम्याच्या मेटांनी चलोंक देवा बापाचो आदार ह्या बलिदानांत मागोवन घेवया. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हज्या ह्या जगपणाचो रुपयालो जुबलेव संभ्रमूंक आमी सर्व हांगा एक कुटुंब सारकें ह्या वेदी बोवारी जमल्या. म्हज्या फाटल्या 25 वर्सांच्या याजाकी सेवेंत देवातावन लाभलेल्या सर्व कुरपे बेसावां खातीर सोम्याच्या मार्गदर्शना खातीर आमी सर्वेस्पराक आर्गां दिवया. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी हांव विशेष तरान म्हज्या कुटुंबाक, सैरी दैरी, शिक्षकां, फिरगसगारां, धार्मीक भयणी तशेंच याजक भाव हांकां काळजांतावन हांव उपकार बावडटां आनी देवाक आर्गां दितां. कित्याक तुमचे द्वारी म्हज्या याजाकी जिणेंत देवाची भरपूर कृपा बेसावां तशेंच म्हज्या याजाकी जिणेक आदार आनी घटाई फावो जाल्या. हांव तुमकां सर्वां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी तशेंच सदांच सर्वेस्परा कडेन मागतां. आमी आतां घडीभर मौन रावया, आमची पातकां वळखून घेवया आनी ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर देवा बापा कडेन बोगसाणें मागून घेवया. हांव पत्की सर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसरून वायट हांवें जायतीं पथकां केल्यात.
पवित्र बापा, तुझ्या माखलेल्याच्या ससनीक याजकपणांत वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो याजक जावन विंचून काडलोय आनी तुजे पवित्र सभेचे सेवेक म्हाका नेमलोय. धीरान आनी दुलाबायेन शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी सोडवणेच्या गुटांचो विश्वासी मनियारी जावंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. साजू आमच्या पहिल्या पत्रांतलें वसाप. मोगाच्यानो, आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. तो आरंभातावन आसलो तो आमी आयकला, आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला. वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापा सवे आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तें सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्तांतय आमकां एकवटायल्ल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखलां आनी आयकलां तें तुमकां आमी परगट करता. तुमचो संतोश भरपूर जावच्याक हे आमी बरयता. देवाचें उतर हें. ताणे मुझेर भगवून दीस घाली म्हज्या उल्याक कांदिले. एक नवी गीत ताणे म्हज्या तोंडान घाला. आमच्या देवाचे मुझे कान उगते गेले. हो मनी दोष परिहार बलियो तुम्हें मागोंग नाय. तेन्ना आपले हांव येता मुळे हांवे. मुझे तोंड हांव दामून दवरसोना. हे तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. हांवें तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा.
सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू जुआं परमणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता तवळ मागदलाची मरी सिमांव पेद्रू आणि जेजूक मोगास जावन असलेल्या शिसा लागीं धांवन येवन म्हणाली, सोम्याक फोंडांतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हण आमी नेणाव. तेदवा पेद्रू आनी तो आनी एकलो शिस समाधीसरशी भायर सन गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनी एकलो शिस पेद्रू प्रास वेगीं पावलो. ताणें बागवून तीळन पळयतना धरणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसली, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमांव पेद्रू येवन शीद समाधे भितर रिगलो. थंय ताणें धरणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखली, पूण जेजूच्या मस्तकाक रवडायलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समाधी सरशी पयले पावलोलो तो आनी एक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखले आनी सत मानले. देवाचे उतार हे क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीन आनी विशेश जावन आयचे सिल्वर जुबिली संभ्रमचे फादर जॉन सर्तांव जावन जुबलेवाच्या दिसा ही आज वाचली वाचपा वाचिनात. जुबलेवाक सरी जाल्ली जुबलेवाची वाचपा आमी काडटा. पूण आज संजोग कितें म्हणून सांगल्यार ही दोनी वाचपाय भोव सुंदर रितीन आयच्या संभ्रमाक एक विशेष अर्थ दिता. एक याजकपण कितें, एक याजकाचें मिसांव कितें तें भोव सुडाळ रितीन स्पश्ट रितीन आमकां नियाळ करूंक एक अवकाश दितात. दोन संगती आयच्या संभ्रमांत आसात. सांजुवांव आनी पाद्र्याप जुवांव. सांजुवांवक आमी देवाच्या मोगाचो शिस द बिलव्हेड डिसायपल ऑफ जीजस म्हणटात. देवाच्या मोगाचो शिस आनी पाद्र्याप जुवांवक दिएसीच्या आनी सेमिनरीच्या मोगाचो पाद्र्याप म्हूण आपयतात. हांवें उतरां मेळोवन सांगिल्ली न्ही, हे नीज जावन आसा. ताचे स्टुडंट्स हांगा आसात. हांवूय ताचो स्टुडंट. तो सेमिनरीक आयिल्ल्या प्रोफेसर जावन आयिल्ल्या सुरवेर म्हाकाय ताणें शिकयला. ताणें ते देखून हांवें शिकोवच्यान दोन उतरां ताची उतरांय आसात. अशें म्हणटना हे दोनी संभ्रम एक सांगाता एक विशेष कुर्पा आमकां सोमेस्ताक हाडून दिता. सांजुवांव आयच्या पयल्या पात्रांत म्हणटा आरंभातावन आसलो देवाचे उतर
देव शब्द आणि दो देव शब्द मनीस जावन आयला. आमी ताचे परब आमी 2 दिसां पयलें आचरण केली. आनी सांजू आमुकार म्हणटा आरंभांत हांव नासलो तो आमी आयकला, आमच्या दोळ्यांनी देखला, आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें आमी तें देखलें. जेजूच्या मोगाच्या शिसान पळयल्लें, देखलें, अनुभव केल्लें, आपडलें ते मात्र न्हय, जेजूच्या हृदयार माते तेंकून जेजूच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें भरपूर रितीन समजल्लो व्यक्ती सांजू हांव. जेजूचे जन्म 2 दिसां पयलें आचरण केल्लें आमी म्हूण सांगिल्लें. आनी त्याच जेजूक जे देवाचो नीज शब्द मनीस जावन ह्या संवसारार आयिल्लो आनी त्या नीज शब्दाक खंयच्या रितीन साक्ष दिवंक जायत. पवित्र सभा आमकां सांगता पयल्या रितीनच एक विशेष जावन संपूर्ण जावन साक्ष दिवंक जाता मार्तीरपणाचे मरण मरच्या द्वारी. कालच्या दिसा आमी ताची परब आचरली सांत स्तेफानाची. मर्तीरपण कितें म्हणून सांत स्तेफान आपले रगत व्हांवून त्याच बाळका जेजूक एक साक्ष दिता सगळ्या संवसाराक. दुसरो दीस जावन आसा आयचो दीस सांजू हांवच्या फेस्ताचो दीस. मर्तीर मेल्लो न्हय तो, पूण देवाची शुभवार्ता खंयच्या रितीन प्रकट करीचे, परगट करीचे, शब्दांनी, उतरांनी, करण्यांनी ते दाखोवन दिता. आनी ही देवाची खबर खंयच्या रितीनच्या येवच्या जनांगाक, पिळगेक ती आमकां दिवंक जाता. म्हूण ते आरावन नेरावन बरयता जेजूची शुभवार्ता. ताचे प्रत्यक्ष दर्शन लोकांक समजमच्या रितीन परत बरयता 3 पत्रां. दगदमच्या मनशां खातीर, लोकां खातीर सांकेतीक रितीन परत्यान बरयता जू आमचें उड्डापण. विविध जाग्यांनी 7 जाग्यांनी परगट जाल्ल्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक 7 म्हणजे सांगचे तर 7 फिरगे ज्यो आसले म्हणून सांगीत. 7 फिरगेंच्यांनी सुरविल्ले 7 जागे आनी 7 जाग्यांक खंयच्या रितीन देवाची उतरां परगट करूंक जाता ते आमकां बरयता परतना. ते आमी वाचून नियाळ केल्यार मात्र कळटा खंयच्या रितीन ताणें बरयलां. येवच्या पिळग्याक येवच्या जनांगाक खंयच्या रितीन देवाचे उतर परगट करीचे. दुसऱ्या रितीन पाद्र्याब जुवांव येवच्या पिळगेक खंयच्या रितीन देवाचे मडयार्यांक तयार करूंक जाता. फाटल्या 17 वर्सांत हांव निरंतर जावन सेमिनरिस्तांक तरबेत करून तांकां बऱ्यांतल्या बरें शिकप दिवन नैतीकपण कितें म्हणलें शिकप दिवन ताका म्हणटा मॉरल थियोलॉजी, नैतीक शास्त्र तो शिकयता. ते मात्र न्हय, सांजू हांव आयच्या पयल्या पत्रांत परत म्हणटा आमी तें देखलां, आमी तें पळयलां, आमी तें अनुभव केला आमच्या जिणयेंत. अनुभव केला, समजलां. पाद्र्याब जू हांव निदर्शन्स केलां.
जेजू क्रिस्ताची कूड मिस्तीक कूड हातांत धरण देवाक संपूर्ण तरान समर्पण तो उंडो मोडून लोकांक दिला, लोकांक दिवन आसा. आनी अशें मनशा कुळाचे घाव कितें ते समजून घेतले, एक सॅक्रिफीस कितें म्हणून समजून घेतला. आनी अशें लोकांक तो शिकवण दिवन आसा. आनी की शिकवण केवळ अल्तारेर मात्र न्हय, आस्पत्र्यांच्या बेड्डांनी दुखेस्त पिडेस्त लोकांक बुजवण दिवच्या रुपार, लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर फिरगेजांनी विविध तरांची रेतीऱ्यो आनी असले शिकप सेमिनारान अशें दिवन लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर हें एक जावन आसा एक याजकाचें जीवन. आज तो म्हणटा, I have seen the Lord. I have walked with the Lord. हांवें क्रिस्ताक पळयलां, देखलां, साकलां. आनी सांजू आमच्या उतरा प्रकार तुमी सांगचे तर कितें आमी देखलां तें आयकलां तें तुमकां परगड करता. आनी अशें तुमचो संतोश भरपूर जावच्या खातीर, तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर, तुमकां एक आध्यात्मीक रितीन एक शिकवण मेळच्या खातीर. जर आमी मुखार पळोवंक जाल्यार आयच्या नव्या आनी पवित्र पुस्तकान आयचो वांजेलांत आमी आयकत पळोवंक जाल्यार थंय आनी एक घडीत मेळटा. सांजू हांव खंयच्या रितीन पुनर्जीवनपण जेजूक समजता म्हणून. पुनर्जीवनपणा उपरांत जेजूक निके पिल्ल्या उपरांत तिसऱ्या दिसाक मगदलेची मोरी आनी येवन सांगलें जेजू ना थंय. ते आयकोन जेजूच्या मोगाश शिशू आनी पेद्रू धांवले थंय. जुआंव सरी सुमार जेजूच्या प्राय असो तरणाटो. पेद्रू इल्लोसो म्हातारो खंय, एक 4 वर्सां म्हातारो जावन समोर. त्या देखून तो वेग्गी पावना, तो इल्ले दणटण गुंटण पावलो कोण ना. पूण जुआंव पयलो फोंडा दर्शीन पावलो. आनी फोंडा सरशीन पावल्ल्या वेळार फोंडाक भितर तीळ पळयलें खंय थंय. भितर काले आसा, खाली आसा की कोण आसा. मगदलेच्या मोरयेन सांगलें खाली आसा म्हणून, पळया म्हणून. पळयलें तर भितर वचोना. जुआंव भितर वचोना, फकत पळयलें आनी सतमनलें ताणें जेजू ना थंय, जिवन जालां. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें उतरां 3 दिसा उपरांत ही कूड परत जीवन जातली म्हणून. हें देवळ मोडा आनी 3 दिसा उपरांत हांव परत बांदतलो म्हणून. म्हळ्यार 3 दिसा उपरांत हांव पुनर्जीवनपण जातलो म्हणून. मगदलेच्या मोरयेक सांगलें देवदूतांनी, जी पुनर्जीवन जाल्ल्यांक मेल्ल्या मोदें कित्याक तुमी सोदतात. म्हणजे रितो फातोर, रितो एम्प्टी टूम, खाली फोंड खाली, पूण खाली गीतो. पेद्रून पळयलें आनी भितर गेलो. भितर वचून सोदलें ताका. ते मेळिल्ली मात्र सणांची वस्त्रां म्हणटा पवित्र पुस्तक. रितेपण कितें? What is the emptiness there? रितेपण कितें आसा थंय त्या फोंडा सरशी, त्या सगळ्या जिवितांत? एक सवाल हांवें तुमकां विचारचें तर ह्या जाकांच्या जिवनांत रितेपण आसा की? तुमी खंयी आयकलां की खंयचे याजक भुकेन मेल्ले आसात म्हणून? याजक सिस्टरां भुकेन मेल्ले म्हूण आसात की? नात. पूण रितेपण कितें?
कांय ना म्हणून गी न्हय खावंक जेवण ना आसा की ना की तें पळोवन न्हय रितेपण कितें आसा रितेपण कितें म्हळ्यार आयची ती परिस्थिती खंयच्या रितीचे जीवन एका याजकाचें म्हणल्यार आज आमी समजून घेवंक आसा ना केवळ याजकांचे धर्मीक लोकांचे आनी सगळे लायकांचे जे जीवन खंयच्या रितीचें आसा आयच्या संवसारांत जर आमी एक नजर घालून पळोवंक जाल्यार कठीण परिस्थितींत आमी आसा आमच्या विश्वासाच्या वयर सवाल गलते आसा थोड्याच दिसां पयले क्रिस्मसाच्या वेळार आमी पळयलां खंयच्या रितीन लोक क्रिस्तांवांच्या विश्वासांतय भरवसांतय भवार्थांतय सवाल गलते आसात आमच्या संघ संस्थे विभाड करते आसात आमच्या थंय दुबाव सवालां विचारची साबार जण आमच्या मुखार आसात आनी हाका पुरा मुखार रावून ताका साक्ष जावन म्हणले बरी जीवन जियेता एक याजक जावं तो फिरगस याजक या फिरगस पाद्री या फिरगस याजक धार्मीक खंयचो एक याजक जावं दी खंयचो एक संघ संस्थो चलोवचो याजक जावं दी ताचें जीवन पळया एक सुरपण एका कुशीक समजून सो लोक बारी उणो जाला संवसारान आमच्या फिरगज्यांनी कितलेशे कश्ट सोंसतात आनी धर्मांक मेळटा टेन्शन काण गेल्ल्या वेळार तुमकां गोता टेन्शन काण गेल्ल्या वेळार धर्मांक मेळची पिडा BP शुगर टेन्शन आनी असले सांगती विशांत असली पिडा मेळची आसात धर्मांक मेळची फ्री कित्याक क्रिस्ताच्या मोगा खातीर क्रिस्ताच्या मोगा खातीर हे मेळ्ळे जावन आसता त्या देखून हे एक रितेंपण काळोख अंधकार भे फाल्यां कितें घडटा म्हणलें कळना आमकां आनी असल्या परिस्थितींत सांजुवा म्हणटा फोंडाच्या भितर वेची गरज ना भायर तावन तिळ्ळ्या पुरो कित्याक तुमी तो भोगच जाय क्रिस्ताचो मोग मनशांच्या घायांनी मनशापणाच्या घायांनी आसो तो थंय आसो मोग सॅक्रिफीस आमी भोगच जाय ह्या जग थंय भोगता आमी थंय भोगूंक वसा ह्या जागाचे दिश्टी आनी एका कुशीन पळोवंक जाल्यार ह्या जाग पळया लोक मेळोवंक येता कितलेंय उलोवन दी फाटल्यान उलोवन दी ह्या जागा विशयांत ह्या जाग कितलेंय दुरसून दी पूण लोक तितलेंच चड एक ह्या जागा कुशीन येतात पळोवंक मेळोवंक ताची सलहा काण घेवंक खाजारी जोड्या मदें खंयचेय मनस्ताप आयलो पाद्र्या पागाडी या 2 उतरां उलया पाद्र्या काल सांगता कुटुंबांनी झगडें जालें पाद्र्या कशें या म्हळ्यार एका रितीचो पाद्र्या एका रितीचो बांदचो व्यक्ती कुटुंब बांदचो व्यक्ती फिरगस बांदचो व्यक्ती बिल्डिंगा बांदचो व्यक्ती एडवायस दिवचो कावन्सिलर थोडे पडी मेस्ती जाता तो आचारी जाता सकडी जाता शिक्षकी जाता सकडी तरांचें काम तो करता आनी ह्या सर्व कामां पैकी पयलें काम जावन आसा देवाच्या मोगाचो साक्ष जावचें देवाचो मोग कितें म्हणलें समजोवचें आनी तो मोग आमच्या जिणयेन घेवचें आनी आख्रेक म्हणचे तर 25 वर्सां केवल एक सांखो न्हय जुबलेव केवल एक स्टेप केवल नहीं एक पडाव केवल नहीं 2 संगती आमी समजून घेवंक आसा जुबलेवाचे वर्स ही वय पयले सुवातेर जुबलेवाच्या वर्सां आमी पाटी पळोवंक आसा पाटी कितें घडलां
फाटली कितें घडलां आनी त्या खातीर त्या सर्व घडिता खातीर देवाक अर्गां दिवंक आसा, कित्याक फाटल्या घडितांनी म्हजे आयचे जिवीत आसा. आय एम टुडे बिकॉज ऑफ माय पास्ट हिस्ट्री. कितें घडलें कित्याक हर एक घडितां आमचे आयचे जिवनाचे वर होंदोन आसा. आयच्या जिवनाका कारण फाटले जिवीत जावन आसा. आनी हाच्याच सांगाता मुखले दिवस दुसरो उसवेळ जावन आसा हेंचे दीस. ती मेटां आमी चलल्लीं आनी खंयच्या रितीन ती मेटां आनी की मुखार मुंदोरसून एक फळादीक वर्सां जावंक देवाची कृपा आमी मागोवंक आसा आनी त्या मेटांनी आमी चलोवंक आसा एक मुखलें जीवन. आनी अशें सांगता आसतना आतां सांगाता ना केवल याजकांक बल्कि तुमकांय हर एकांक एक कर्तव्य आसा. याजक सर्गार तावन पडलो व्यक्ती न्हय, हर एक याजक कुटुंबांतावन येता. हर एक याजक एका कुटुंबाचो मनशां सैमाचो सुखी करचे साधारण कित्याक आमच्या कुटुंबांतावन आयिल्लो एक याजक. त्या देखून त्या याजकाक समजून घेवचें, त्या याजका खातीर मागचें कर्तव्य आमकां हर एकल्यांक आसा. ती कर्तव्य आमी पाळूंक आसा. त्या देखून तुमच्या ह्या जागा खातीर मागात, तुमच्या कुटुंबांनी आसच्या ह्या जागां खातीर मागात, तुमच्या फिरगजांनी वावर करच्या पाद्र्यापां खातीर मागात. ना केवळ पाद्र्यापां खातीर, तुमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व धर्मिकां खातीर मागात. तांचे जिवीत सफळ जावन निस्वार्थ रितीन ती देवाक समर्पिल्ली तांची जिणी देवाक सर मोगाची मानवंची जावं दी म्हणून आमी मागया. सांजू हांव जेजूच्या हरद्यार माते तेंकून जेजूचे अंतस्करण समजल्लो व्यक्ती आमी सर्व याजक लायक सांगाता मेळून जेजूच्या मोगार ते आमी माते तेंकून जेजूच्या पवित्र संस्कारांत आमी माते तेंकून जेजू सस्सू मोग नियाळ आमी तो जियेवया म्हणलें आज आमी खंडीत निर्धार करया. Diácono Beravia. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून म्हणला मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. ह्याच थीर भावार्थान तशेंच भरवशान आतां आमी आमची सर्व मागणी मुखार दवरया. मोगला बाप्पा पवित्र सभे वडील पापा लियो सर बिस्प आनी इगर्ज मतेच्या सर वडिलांनी तुझ्या पुता क्रिस्ताचे प्रतिरूप जावन आपल्या समर्पित जिविता मुखांतर क्रिस्ती परजेक आदर्श जावन सोम्याचो उजवाड एकामेकांतय पसारूंक तांकां तुजे कृपेन बरमन मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत देशांतल्या सर राजकीय मुखेल्यांनी बऱ्या योजनाद्वारे लोकांच्यो गरजो सुदारसून मोगा सेवेच्या स्पिरितान बरोवन प्रामाणीकपणी जिवीत जरूंक तांकां तुजे सक्तेन बरमन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्त पिडेस्त भाव भयणीक बरी भलायकी मोतीक शांती समाधान लाभय. तांणी सोसणीकायेन तांचे कश्ट सोसून व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. आमचे मागणे आयक. मागता आमी मानादीक बाब जॉन क्रास्ता खातीर
आपली 25 वर्सांची याजकी जिनी संपोवच्या ह्या वक्ता आपल्या हाताखाल असच्या देवाच्या परजेची मोगान जतन घेवंक आणि अशें आपले मुखले मिसाव मुंदरसून ओरूंक देवाची भरपूर आशिर्वादा पवित्र आत्म्याची कृपा बल आणि सकत लाभय म्हूण मागता बाप जॉनाच्या मिसावान तांकां आदर दिल्या सर्वांक तुज्या कृपे बेसावांनी बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक. आज मिसाचे बलिदान भेटयल्या सर याजकांक तुका समर्पितांव. तांकां बरी भलायकी शांती समाधान लाभय. तांणी हाती घेतिल्ली सर योजना सुफळ जावं. तांचे मुखले मिसांव फळादीक जावं दी म्हूण मागतांव. प्रत्येक जावन आमचे काही फर्गजीचे विगार मानादीक बाप विशाल मनीस तांचेर तुजी सुबाम आशिर्वादा वोत. तांणी आराम केल्ले फिरगजीचे नवे बांदात पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सुफळ कर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी अंतरलेल्या आमच्या मोगाच्या प्रत्येक जावन देवादीन लिल्ली क्रास्टा आमच्या मायक आमच्या फिरगज कुटुंबान देवादीन जाल्ल्या सर आमच्या बावार्थ्यांक ससनासो विशय लाभय. तांणी तुका रूप रूप पळोवच्याक तांकां तुज्या सर्गराजांत गे म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी आमचे जिणयेन तुज्या उतराचो पयलो जागो दिवन जियोंक येवकरिस्ताचो मोग उतरा करण्यानी दाखोवंक फावो कर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाला बापा आमी हांगासर उसरली सर मागणी तूं आयकून घे. आमच्या खालसा मनांत आसली सर मागणी आमच्यो गरजो तूं जारी कर. आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत तुजी खुशी करूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे नांवें. तुझ्या
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, ह्या दिसा घेतल्या म्हज्या ह्या जागपणा पासत म्हज्या भावा भयणी बराबर काळजांत हांव तुका दिन वाचता आनी हो वाखाणसो यज्ञ तुका भेटयता. तुजो याजक जावंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका आपयलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करूंक तूंच म्हाका चलय आनी पवित्र सभेंत तुज्या सेवकांचो संख्या वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सवथंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्याच्या किरकोळ दोल्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसू आमची खाळसां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळ बरा सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पतकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासून तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavar to so good pergatuya.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भगवान बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची हांगासर जोमासच्या सर्व याजकांची धर्मिकांची ह्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाची सैर्य धैर्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये संगती बगेवन तूं झुजे बगेवन जुवांव बगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंत शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. सर्वेस्परा सर वायटंटली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पतकंटली सुटय आनी सर्व आकांतंटली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिवया.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या अंती सुभागी सोन्या तुमचे व्यतिरेकचे म्हाका फावना पूण म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत Thank you.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें म्हाका तुजो याजा केलोय त्या दिसा सोदिनवासी काळजान उगडास करून ओ बाबा जसो घूट हांवें संतोषान सांबाळला आनी परगटला, तो घूट म्हज्या जिविताचे सालिंत सताण पाळूंक आनी हे परी दिसान दीस आदीक जेजू सारको हांव जावंक हे समिसाचे संभ्रमणेंत म्हाका करपा मेळूं. हे वर्ते देणे बापा म्हज्या भावा भयणी बराबर नम्रतायेन आनी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, या म्हज्या ह्या जागपणाच्या जुबलेवाच्या मिसांत तुमी भक्तीपणान भाग घेतल्या खातीर तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. विशेष करून आमचे विगार बाप विशाल मोनीस आनी हांगासर जमा जाल्ले आमचे सर याजाक भाव तुमकां भोव देव बरें करूं आनी तुमकां तुमचो तुमकां हांव व्हडलें थँक्यू म्हणटा. पयस तावन आयल्यात, सुमार जण जमशेदपूर तावन आयल्यात, रांची तावन आयल्यात आनी आमच्याच फिरगजेचे याजाक ते हांगा हसर आसात आनी आमचे आदले फिरगस विगार बी हांगा आयल्यात. तुमकां सर्वांक मस्त देव बरें करूं. आनी आमची धार्मीक भयणी आसात ती पयस तावन आयल्यात सुमार जाणां. तुमकां सर्वांक आनी भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आमी आतां इस्कालाच्या हॉलाक वयचे आनी थंयसर एक स्वागत कार्य आमी आयोजीत केलां आमच्या कुटुंबांत हांव आसा. तुमी दया करून सगळ्यांनी तांतूं भाग घेवचे. क्रिस्त आमच्या राया. सगळ्यांकी नाताला काळांचे विश करूंक आसात, उल्हास पटोवंक आसात, सैरीं धैर्य मेळटना वेंगेंत आरावंक आसा, सगळें आसा. पूण ताच्या मदें खारी मुखार उरूंक आसा. मागीर नाल्यार म्हणटात एमसीन लेट केला म्हणून. हय, एमसीन लेट केला म्हणलें एक काले म्हणटात ते
टेस्ट या बघूच न्हू सुबीस सांग बऱ्यांतलो बरो दीस मागता सगळें बरीं आसात गी बरीं आसात गी बरीं आसा जाल्यार बरो बरोवपी जावन असो शेक्सपियर अशें म्हणटा जेन्ना हांव मुखार रावन उलयतां तेन्ना उरलीं म्हाका आयकतात जेन्ना ती उलयतात मुखार रावन ओगेत आसता म्हूण अशें म्हळ्यार एका कुशीत हांव एक्शन मात्रे जे रिएक्शन येना जाल्यार आपल्या थंयसर कार्य फुडें वचना सकट बरीं आसात गी मुखलेल्लीं उलयतात फाटलीं गी संवसारान थोडीं इंत आसतात आनी की सुबी दिसता सांगात आसा जाल्यार सांगतपणाच्या कार्यान सांगा जाय सकट रेडी आसा जाल्यार सांगा पडटा व्हडल्यान तयार आसा ते सुरू करया की प्रोग्राम एपडे दोन गट्ट ताळयो सवाज दिया सुबी दिसता जमलेल्या सुमेस्तांक पयल्यान पयलें बऱ्यांतलो बरो दीस मागता वांजेलिस्त सा जुवांवच्या परबेचे शुभाशय पटयता सुवार्ता ताणें बरयली आमी ती वाचतांव आनी जेजू क्रिस्ताची वळख त्या सुवार्ते मुखांतर दिवन लांब आवदेक जियेवन या संवसारांत पवित्र सभेंत आनी जेजूच्या अपोस्तलां पैकी तसो मोगासो शिस्त जावन जियेल्ल्या संसुवांवच्या परबेचे परत एक बोटी शुभाशय पटयतना त्या समीसावांक ताणें विंग मारली आनी 25 वर्सां आदीं ताणें आपले हात पेल्याच्या आनी जेजूच्या सेवे खातीर मागले आनी जमशेड पोर्तुगेजींत ह्या जाग जावन ताणें सेवा दिल्लोली आसा तर मोगाच्यानो हांगासर ह्या जागी जिवीत असो रुपयोत्सव आचरण करच्या भोव मानादेक दोतोर जॉन क्रास्ताच्या संतोशान वांटली जावं म्हाका तुमकां हरी एकल्यांक मोगान क्रास्ता गेल्या कुटुंबाच्यांनी आनी विशेश जावन भोव मनेस्त लिओ क्रास्ता हांणी आपयलें आसा तांच्या नांवी रुशन कुलशेकर तुमकां सवय दिसतां मोगान मानान गानान स्वागत दिवंक आशेता तर एक बडी घट्ट ताळयांचो आवाज आमी दिवया परत विनंती करता फाटल्यान कोण उबी आसात पळय दायकान बसतात की आज रोसाचें कार्य न्हय कराराचें कार्य न्हय आज जावन आसा पाद्र्यापाच्या सासेरदोतपणाच्या 25 वर्सांचें कार्य देखून त्या कार्यांत एक शिस्त आसता आनी हर एक कार्याचे एक पॅरामिटर्स असतात आमी ते सांबाळूंक आसता देखून उबी आसलीं पुरा बसतात की केशे कोण पुरा म्हाका नाल्यार तें कालें की हांव सूख उलयता म्हणल्यार बरी बगता म्हाका फाटल्यान उबी आसली हांवें कोणाक रावयला ती मात दायकना उलोवंक आमी मागीर उलोवयात कोण ना न्हय गी मेळोन एकामेका दोज आर स्टँडींग प्लीज बी सीटेड सो दॅट या अदरवायज डिस्ट्रॅक्शन जाता हांगा सावन उलयतना स्ट्रेट रावन बसवेत गी सगळ्यांकी सुमयाच्या वाटेर तो चल्लो सगळ्यांकी मुखार जालो आनी तिच सेवा तेंच बरेंपण ताणें केल्लें तें बरी सतां लोकांक तो वांटीत गेलो जमशेड पोर्तुगेजींत एक खरो ह्या जाग मोगाळ ह्या जाग जावन येयल्लो आमचो मोगासो मनादेक दोतोर जॉन क्रास्ता आज सासेरदोतपणाच्या सुबेत रुपयोत्सवाच्या संभ्रमार आसा 25 वर्सां एप्रिलान जालीं जाल्यार हे मिसांव ही सेवा तो मुंदारून येत आसतना हांगासर तांकां आमी मोगान स्वागत करूंक आसा तर मोगाचे न्हू तांकां तांच्या मोगाळ पप्पा बराबर मनेस्त लिओ क्रास्ता फेर्गजू सविगार आसा मनादेक बाप विशाल मोनीस सांगत आस जायतीं मोगाची थंयसर आसा तांची बहीण सिस्टर बेनेडिक्टा आनी तांचे सांगत आयिल्लो मनादेक बाप राजू क्रास्ता सांगत आस फेर्गस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मनेस्त रोशन डिसोजा आनी कॉवेंताची सुपिरियर सिस्टर रिना हे सगळें हांगासर येत आसतना
मुकल्या बसकेक येत असताना घट्ट ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी स्वागत करया आमा मदगा सगळींच ताचो ताळयांचो आवाज येवन दे लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हँड्स टुगेदर लेट्स वेलकम रेवरेंड फादर जॉन क्रास्ता along with all the dignitaries amidst us. दोन घट्ट ताळयांचो आवाज जरान ताळयो देवया संगीत वळाना ताळयोचो संगीत असो सांगात दिता त्या देखून तुमी दिवच्यो ताळयो विगार बापाच्या मुखेलपणान हांगासर येत आसतना तांकां आमी मोगान आनी मानान स्वागत करूंक आशेता मुखल्या बसकेक तांकां आमी गौरवान आपयता आनी ती बसका घेवंक तांचे लागीं हांव उपकार मागता मुखली बसका तांची जावन घेवंक जाय म्हणून उलो दिता जिवितांत एक उतार आसा भागीती आवय बापय जगारांत देव आपोणी फुलतात आनी आमी म्हणटा क्रास्त गेल्या कुटुंबांत एक न्ही दोन देव आपोवणी फुल्ल्यांत आनी खंडीत जावन देवाच्या सेवेक आनी मिसावांत ती तांकांच समर्पण केलां अशें म्हणटा आसतना त्या वडिलांक आमी मान करूंक आसा मनेस्त लियो क्रास्ता 90 वर्सांच्या संभ्रमार आसा आनी ताका 90 जाली म्हूण कोण म्हणना तो फकत 73 बरें दिसता दोन घट्ट ताळयो ताका आमी दिवया आनी ताच्या हाताक हात दिवन ताच्या कुटुंबाच्या जिवितान फुडें गेल्लोली ताची मोगाची पतेन आमच्या मदगती ना जाल्यार सर्गीन आसा जावन ते खंडी जावन आमकां संतोश बरीत करतली 2013 इसवेंत ती आमच्या मदगतावन शारिरीक रुपी मेकळेपण तिणें घेतलां पूण आत्मीक जावन ते आमच्या मदगत अजुनूय हजर आसा तें रूपणें आमच्या काळजांत आसा तिणें दिल्लें लिसांव तिणें शिकयल्लें मिसांव आनी तिणें आमकां दिल्ल्यो त्यो मोगाच्यो पंक्ती जावंक पुरो ह्या मोगाची मेटां जावंक पुरो ती आमच्या जिवितांत कसल्यान देखून तिची तस्वीर आमच्या हुजीर आसा पयलें तिचो उडास काडया तिच्या आत्म्या ससान शांती मागया मोगाच्या पती लागीं पुता लागीं दुवे लागीं फर्गस विगारा लागीं आनी हांगासर आसच्या कोवेंताच्या सुपिरियर लागीं उला आसा मुखार येवचें फुलां थंयसर दवरल्यान दिवो थंयसर जळोवंक जाय आनी कुटुंबाचे सांदे तिची भुरगीं नात्रां कोण पर आसा सगळींच एक घडी भर वयर ह्या वेदेक आनी ताका आमी फुलांचो मान दिवन तिच्या जिविताचो उडास काडया तिणें जरयल्ली वाट आनी तिणें ह्या कुटुंबा खातीर केल्लो त्याग आनी सॅक्रिफायस उडास काडून पयलें तिका आमी उडासान दवरून तिच्या आत्म्या ससान शांती मागया तिच्या तस्विरेच्या बगलेक आसचे दोनी दिवे आमी जळोवंक जाय दिवे जळोवन हांगासर कार्याक आमी म्हणटा तिचो उडास काडून ताका आमी ससन शांती मागोवंक जाय देखून आमी सगळीं इस्तां एका घडयेक उबे रावया मनेस्तीन देवादीन लिली क्रास्ताक आमी आतां आमच्या मदगात वय तेचे पासून मागोवंक तुमच्या लागीं उलो आसा तेची भुरगीं नात्रां सगळीं इस्तां वयर येयात उजवाडाचो दिवो ती जाली कुटुंबाच्या त्या संतोशाचो वांटो ती जाली भुरग्यां खातीर तिणें त्याग केलो भुरग्यां खातीर बरेंपण तिणें केलें मागण्याचें जिवीत तिच्या आल्ल्यान तिच्या कुसव्यांत ह्या समाजेक फावो जाल्ल्या भुरग्यां पैकी दोगांनी ती बरी वाट धरलोली आसा आनी तांचे पैकी ताचो पूत आज ससेरदोतपणाची ह्या जागी जिविताचो रुपी उत्सव आचरण करता सांगातच तांची मोगाची तुय आसा धर्मीक मेळान एक धर्मबयण जावन पेल्याच्या सेवेंत तेच्या मिसांव ती मुंदारून उरता आसतना आमच्या मोगाच्या लिली माई सोडास करता तिणें जायत्यो यादी सून गेल्यात तिणें आमचे खातीर जायतें बरेंपण सून गेल्लें आसा तें बरेंपण तिचे मुखांत तिच्या भुरग्यां मुखांत तिच्या नात्रां मुखांत तिच्या मुखल्या पिळगे मुखांत मुखार वचून दी म्हणूंक आशेता वय एका तस्विरेक उपरांत तुमी सांगाता रावचें आनी उपरांत मुखार वचून बसका घेवंक जाय म्हणून उलो दिता सांगाता रावा सगळ्यां तुमी ते सोडास काडून सांगाता आमी म्हणया ससनाचो विशेव दी तेका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकून दी समाधानान तिचो आत्मो विशेव घेवन दी आमेन परत म्हणया ससनाचो विशेव दी तेका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकून दी समाधानान तिचो आत्मो विशेव घेवन दी आमेन ससनाचो विशेव दी तेका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकून दी समाधानान तिचो आत्मो विशेव घेवन दी आमेन सैर्यानो दायकन बसका काण घेया
देव बरें करूं सकड मोगाच्यांक तुमची बसका मोकळी खाण घेवंक जाय म्हणून उलो दिता आनी हांगासर जी मोगाची तस्वीर दवर सगळ्यांनी मुकलीत बसका खाण घेवची वेदिका हांव आपयता सोमेस्तांक परत एक फावटी पण पयलो मान आमी हांगासर तिचो उडास काडून तिका आमचे मदगत संगात देवन हांगासर केल्लो आसा तुमी सोमेस्तां आयल्यांत तुमकां पळोवन आमकां खुशी भोगता तुमकां हर एकल्याक पळोवन आमचें काळीज म्हणटा स्वागत आनी सुस्वागत पुढो आयिल्ल्या सोमेस्तांक उतरांच्या बळार न्हय संगीताच्या बळार न्हय नसपाच्या सक्तेर स्वागत नसा मुखांतर स्वागत करूंक कुटुंबाची मोगाची भुरगीं हांगासर फुडें येतात कायरच्या भुरग्यांक मुखार आपयता हांगासर तुमी येवंक जाय आनी क्रिस्तरायाच्या सावळ्यान वाडलेल्या भुरग्यांनी मुखार येवन सोमेस्तां स्वागत नासा मुखान स्वागत येवंक जाय वेलकम डान्स कायरची भुरगीं खंय आसा डान्स करची स्वागत डान्स करची दया करून मुखार येयात पळया मुगोचनो वेळ मोलाद एक आनी त्या वेळाक आमी भागवाजय म्हणटात कित्याक तो वेळ आमकां राखना आमी वेळाक राखाचे म्हणटात तर स्वागताचे ना ते आमी उपरांत करता हांगासर ती पावोलेंच पण वेदी वयर आतां मनाची बसका सोबोवंक आमच्या मोगाच्या सैर्यांक उलो आसा स्वागत डान्स खातीर भुरगीं येतात गी रेडी आहात गी ती हां आयली कायरची भुरगीं आतां आमकां सोबीस्तांक वेलकम डान्स स्वागत असो नाच कर स्वागत करूंक आशेता देखून भुरग्यांनी बी घेवचें इल्लें वेदेक जैत गे सकट भुरग्यांक घट्ट ताळयो आवाज दिया पळय सोबीस्तां ओडणी ती आतां तुमच्या सुबीत नासा मुखांतर आमकां स्वागत करूंक आशेता लेट्स सी द सॉंग प्लीज La 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 la.
बरें करूंक खयाच्या भुरग्यांक दोन गट्ट ताळयो संवास दिवया. स्वागत नाचा मुखांत तांणी आमकां स्वागत केल्लो आसा. आयच्या रुपयोत्सवाचे ससेजोडपणाच्या ह्या जिविताच्या रुपयोत्सवाचे कार्याचे अध्यक्षपण घेतात आमच्या खायार फ्रिगजेचे वेगार बाप मनात एक विशाल मौनीस सांगतच मोगाचनो. हाच्या कार्याचे थीक आसात आमचे मनात एक दोतोर जॉन क्रास्ता बाप सांगतस आमचो मोगासो 9 वर्सांचो संभ्रम आचरण करचो. बाप जॉन हांचो मोगासो पप्पा मनेस्त थंयसर आसा लियो क्रास्त सांगतस. आमचे संगी सैरे आसा काजर आसात. बाप राजू क्रास्त जमशेदपूर दीस दिसतावन हांगासर ते आयल्यात आनी ते जावन आसा संगाती आसाक थंयसर आनी इस्ट आमच्या मनात एक बाप जॉन क्रास्ताचे आनी सांगतस मोगाची सिस्टर आसा सिस्टर बेनेडिक्ट क्रास्ता सांगतस आमचो फर्गस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मनेस्त रोशन डिसोजा आनी कॉवेंताची सुपिरियर सिस्टर रिना सेरावो तुमी सगळ्यांनी ह्या वेदीक येवन ती सुबोंग जाय म्हणून तुमच्या लागीं उलो दिता. दोन गट्ट ताळयांच्या आवाजा बराबर तांकां आमी ह्या वेदीक स्वागत करया आनी तांणी सगळ्यांनी ही वेदी सुबोंग जाय. बाप विशालाक सांगतस बाप जॉनाक तुमी सगळ्यांनी आपण हाडूंक जाय आनी हांगासर तुमी ह्या वेदीक येवंक जाय. कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां मोगान मुखार आपयता ही वेदी सुबोंगच्या. दोन गट्ट ताळयांचो आवाज दिवया आमी तांकां मोगान स्वागत पाठोवया. येवन दी ताळयो सगळ्यांच्यो. आज म्युजीक म्यूट केला आमी कितल्यो थाळयो दिता तितलें बरें म्हणा. आज हांगासर बाप जॉनाची आशा इस्त आसा त्या देखून आमी सगळ्यांक थाळयांचो आज शृंगार आनी हांगासर ते बरेंपण वळोवंक हांव तुमच्या लागीं उलो दिता. आमी सुमेस आयल्या आमकां संतोश जाला. वेदी वय जायती सैरी दैरी आसात. तुमी सगळ्यांनी बसका काण घेवंक जाय म्हण हांव उलो दिता. ही बसका तुमी सोबोवची आनी ह्या बसकेर तुमचो मोगाचो मान तुमी स्विकार करचो. हो म्हजो सेवाक हांवें सांपयलेलो हांवेंच ते लायलेलो आनी 25 वर्सां आदीं त्या सेवेक तयार केल्लो आनी ताच्या संतोशान विशेश जावन आज तुमी हांगासर आसात. जमशेदपूर दिएसीसीन जायते हुद्दे सांबाळ्ळे. थंयसर मोगासो येजाक जावन बेल्जियमांतावन 2008 इस्वेंत ताणें आपली दोतोर सनाद जोडलोली आसा. सांगतास मालगड्यांतय आसो हुस्को ताच्या सनादेंत आमकां दिसून येता. इन द केअर ऑफ एल्डरली पीपल इन इंडिया त्या संगतीक लागून ताणें आतांची PhD सनाद जोडल्या आनी रांची सेमिनारींत तो प्रेसिडेंट आनी आल्बर्ट कॉलेजींत तो शिकयत आसा आनी तो जावन आसा आमचो मोगासो पाद्र्याप मानादेक दोतोर जॉन क्रास्ता. पाद्र्यापाची आनी म्हजी दुसरी बेटी जावन आसा. हाच्या पयलें पाद्र्या भलायक पिंगतान तांची परिचय हांवें करून दिलोली हांवें पूण आज तांच्या जिविताचो संतोश आमी पळयतना तांकां एक दोन गट्ट ताळयांचो आवाज दिवन आमी शुभाशय पाठोवया मोगाचनो. तर मोगाचनो हांगासर जमो जाल्यार तुमकां सोबीस्तांक पाद्र्यापाची मोगाची बाची जेसिका मुखार येता स्वागत दिवंक हरी एकल्यांक. मोगाच्यानो हांगासर ह्या वर्त्या संतोशाच्या दिसा हजार आसून आमचो संतोश दोट्टो केल्या तुमकां समेस्तांक सर क्रास्त गेल्या कुटुंबाच्या तर्फेन मोगासो तशेंच मानाचो येवकार मागता. दीस हो आयचो सोम्यान केल्लो संतोश आनी उल्हास आमी पावता. आमच्या मोगाळ बाप जॉन क्रास्ता हांचो याजकी जिणेचो रुपयाळो जुबलेवाचो उत्सव आमी आज आचरसूनच्या ह्या वक्ता व्हड संतोशाची घडी आमकां क्रास्ता गेल्या कुटुंबाकारांक. तांच्या याजकी सेवेच्या जिवितांतली 25 वर्सां भोव आपुरबायेन संपयल्या ह्या वक्ता तांच्या बराबर सर्वेस्परा रचणाराक दिन वाजता. आमच्या मोगाळ बापाच्या उल्हासाच्या ह्या कार्याक हजर आसल्या तुमकां सर्वांक कुटुंबाच्या तर्फेन स्वागत करूंक हांव संतोश पावता. पयल्यान पयलें हांव स्वागत मागता आमच्या फिरगजेंत फाटल्या 3 वर्सां थावन सेवा दिवन आसच्या आमच्या मोगाळ विगार बाप विशाल मोनेस तुमकां सर्व कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाचो मानाचो आनी घणाचो येवकार मागता. हांव विनंती करता जॉयलन तुवें फादर विशालाक फुलांचो तोरो दिवन स्वागत करच्याक. तशेंच व्हडा अभिमानान आनी संतोशान स्वागत करूंक आशेता आयच्या संभ्रमाचो प्रमुख केंद्र जावन आपलो 25 वर्सांचो याजकी रुपयाळो उत्सव आचरण करच्या
आमच्या मोगाळ बाप जॉन क्रास्ता हांकां आज आमी सर सांगता मेळ्ळ्या तर हाका प्रमुख कारण तुमी जावन आसात. तुमचो जुबलेव आमच्या कुटुंबाचो संभ्रम जायजे म्हणून आमी आशिल्ल्या प्रमाणेच आज ह्या बागी दिसा सगळे कुटुंब तुमचो हो संभ्रम मोगान तशेंच अभिमानान आचरण करन आसच्या ह्या वक्ता मोगाळ बापानो हांगासर आसलेल्या सुमेस्ता तर्फेन बरो येवकार मागता. याजकी सेवेच्या रुपयोत्सवाचो उल्हास तुमकां मोगाळ बापानो. तुमची मुखली जिणी बऱ्या भलायकेची शांती समाधानाची जावन मुखल्या दिसांनी भंगराळो वज्राळो जुबलेव आचरण करूंक फावो जावन दी म्हूण आमी आशेता. हांव उलो दिता एंजल मरियाक बाब जॉनाक फुलां दिवन स्वागत करच्याक. आपल्या पुताची याजकी जिणेचो 25 वर्सांचो जुबलेवाक कारण जावन आसात हांची जल्मदारां. फादर जॉनाची आवय देवादीन लिली क्रास्ताचो उगडास काडटा आनी तिका ससनाचो विशेव मागता. हांगासर आमचे संगी अभिमानान आनी वर्त्या संतोषान ह्या सोबीत वेदीर हजर आसात फादर जॉनाचो बापय श्री लिओ क्रास्ता. तुमकांय ह्या संभ्रमाक मोगाचो आनी घणाचो स्वागत मागता. तुमच्या ह्या त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक आमी सगळीं कुटुंबदारां मान बगयता आनी फुलां दिवन स्वागत करच्याक मुखार आपयता इवाना. वेदीर हजर आसात आमची कॉन्व्हेंटाची वडील सिस्टर रिना. तुमकांय ह्या भागी सुवाळ्यार बरो स्वागत मागता आनी विनंती करता जेविनान फुलां दिवन स्वागत करच्याक. तशेंच आमचे मुगदे आसात फिरगजेचे उपाध्यक्ष श्री रोशन डिसोजा. तुमकांय हांव बरो स्वागत मागता. हांव स्वागत करता हांगासर हजर आसलेल्या सर्व याजकांक, धर्मीक भयणींक, झारखंड, रांची, मिझोराम, जयपूर, त्रिपूर थावन तांणी हजर जाल्यांत. तुमकां सुमेस्तांक सर्व कुटुंबा तर्फेन मोगाचो आनी मोनाचो स्वागत मागता. ह्या संदर्भाक हजर जाल्ल्या आदल्या फिरगज विगारांक, फादर जॉनाच्या भावा भयणींक आनी कुटुंबाच्या सर सांद्यांक बरो स्वागत मागता. आज आमी सर्व एका काळजान एका मोनान हो संभ्रम आचरण करता आसतना हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत हांव मागता. तशेंच हो दीस बरो संतोशाचो जावन दी म्हणून आशेवन ही म्हजी स्वागताची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. तशेंच विनंती करता जोशवान उपदेशाक फुलां दिवन स्वागत करच्याक. थँक्यू. देव बरें करूं. जसिकाच्या उतराक आमी सगळें आवाज या खान जालें जाल्यार एक पोवटी ताका दोन घट्ट थाळयो आमी दिवया बरें उसारल्या खातीर. जिवीत गोडसाणेचें तेंपल, जिवीत गोडसाणेचो बंद्र. ह्या जिवितांत गोडसाणेचो सर्वस्व म्हणटात. उतारी गोडसाणेचें आनी ह्या जागी जिवीत जावन आसा तें गोडसाणेचें देवाचो मोग वांटून दिवचें आसलें. आनी असलें जिवीत फाटल्या 25 वर्सांत हांव जमशेदपूर दियेसीजेन जीवन आसो आमचो मोगा आसो ह्या जाग मानादे दोतोर जॉन क्रास्ता तांच्या ह्या जागी रुपयोत्सवाचो संभ्रम केक कातरच्या मुखान आमचे वचीर आचरण करूंक आशेता. वेदी वयल्या सकट सैर्याने विशेश जावन ताच्या वर्त्या मोगांत वांटेले जावन ताच्या मोगाळ पाप्पा आसा आनी आमी सोबीसतांनी तांकां सांगात दिवंक जाय. फादर मुखार येवचें हातीन ती सुरेख आनी घेवन तुमच्या ह्या जागी रुपयोत्सवाची एक केक कातन तो सुवाद आनी तो परमळ ते गोडसाण आमा संगी तुमी आतां वळोवंक जाय, वांटूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता. बाब जॉन क्रास्ता. ताळयो संवास येवं दी एजा की मिसावांक बरें मागता आनी की मोकलें पोयन बरें जावं दी. 25 वर्सांचो संतोश 50, 500, 100 अशें मुखार वचून दी म्हणून आशेता.
invented. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the Mogan, bad old days the cake. before I met you. दिवंक पाद्र्यापाक उला असा मोगासो पप्पा मुखार येता आपल्या पुताक संतोषाची दर्शनाची किक्का वयता ताळयो आवाज देवया आम्ही तुम्ही समजता सांगातच सगळ्यांच्या नावी आपल्या मोगाच्या पप्पाक सोय गोडसाण वयता आणि थंयसर तांकां मोरे मागता दोन ताळयांचो आवाज आमचो सगळ्यांचो येवन दी आणि आता दया करून तुम्ही सगळींनी बसका कान घेवंक हांव उलो दिता आणि एक एक हांगा आमच्या वजीर हाडूंक आतां उलो आसा 2 संभ्रम मोगोचे न्हू अटूक हांगासर आज 4 संभ्रम आमी आचरण करता हर एका संभ्रमाक तसोच म्हणलो महत्व आसा आणि मुखल्या संभ्रमाची केक हांगासर हाडच्याक उलो आसा दया करून तुमी बसका काण घेवची आणि केक नंबर 2 आमच्या पाद्र्यापाची मोगाची पैन आसा आणि दिसो बरतर आसा तांणी तांच्या खासदारी जिवितांत 25 वर्सांचो मोग वांटून कान गेला देखून हांगासर मुखार पळयता मोगान मेर्सिनबाई आणि मॅक्सिम दट्टो MM पेरेरा आणि तुमच्या कुटुंबा सांगात दयाकर मुखार येयात आणि एक एक कातरूंक हांगासर संतोषाचो सुयोग तुमचो जावन घ्या MM म्हण वेत न्ही गे मोगाची मनशां MM म्हळ्या जायत गे मेर्सिनबाई आणि संगातच आसा मॅक्सिम दट्टो तुमच्या भुरग्यांक सांगात येवचें मोगाच्या न्हयलो ताळयो दिवन तांकां आमी स्वागत करया प्लीज पुट युअर्स टुगेदर आणि तांकां आमी मोगान आमच्या मजगत आपयता हय खासदार जावन 25 वर्सां मोग तो खूब जिवाळ्ळा मोग तो खूब संतोष बरी जाल्लो आसा हय I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before ताळयांचो आवाज बरें मागया बरें आशेवया ह्या सुबेत जोड्याक 25 पावस 25 गीम 25 हिवाळे काळ सुकोवन त्या जिवितांत सुख दुखाची बशी वांटून काण घेवन मोगा सुपवार उबो करून भुरग्यां सांगाता जिणे सारून परत पंगराळ्या त्या उत्सवा कुशीन मुका मोल दाखोवचे हे सगळे जोडे तांकां 2 गट्ट ताळयो दिवया नॉर्मली जुबल्यो जाल्लो जाल्यार हांव थोडी म्हजी आतारवणां करतो आज हांगासर पूण नाका पाद्र्यापाचें कार्य आसा प्रमुख स्थान घेता जाल्ल्यान मेर्सिनबाई आनी मॅक्सी दट्टो इल्लेशे सेफ आसात आज न्ही ना जाल्यार इल्ले पांय ओडवे येताले तुमचे दोन जुबले वंस संतोष आता गायनान बदलता गायनान बदलनो उल्हासाच्या गितान तो फुडें येता देखून हांगासर उल्हासाचे गीत गावन कुटुंबांचे संध्या आनी कायरचे क्वायर मुखार येता शांती शांती दिवन गेल्या की म्हणणे हाणे कितें सांग होणी हांव कार्य फुडें व्हरता उल्हासाचें गीत उपरांत घालया कित्याक वय वेळा तें गीत आमी सुदर्शन उरयचें पडटा आनी होंदून वचचें पडटा हांगासर भुरग्यां जावन आनी व्हडांत हांव डॅन्स जाल्लें हांव डॅन्स उपरांत घालता कित्याक पाद्र्यापाक आनीक मोलाद एक काम आसा आतां आरवा पावोवंक आसा त्या देखून हांव ते मतीन दवरून कार्य फुडें व्हरता हांव पयल्यान पयलें हांगासर थोड्यांक मान कसो संदर्भ हांगासर उबो करूंक आशेता मगोचे न्हू आमच्या कुटुंबांत जर एक याजक आसा तें देवान दिल्लें भाग जावन आसा आमच्या कुटुंबांत एक धर्म भयण आसा तें आमी न्ही आमच्या वडिलांनी आनी आमच्या मालगड्यांनी केल्लें पूण म्हूण आमी वळखता पापा फ्रांसीस म्हणटा तुमच्या घरांत जर याजक आसा जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या वाड्यांत एक याजक आसा जाल्यार तुमच्या सेजंबरा याजक आसा जाल्यार त्या वाड्याच्या हर एकल्यांनी पूण केलां बरेंपण केलां म्हण तर आतां आमचो मोगासो मनात एक बाप मनात एक दोतोर जॉन क्रास्ता हांकां ह्या जुबलेबाच्या सोबीत वेळार तांकां मानकन गौरव दिवचो एक मोलाद एक वेळ हो जावन आसा देखून बापानो तुमकां आतां आमी गौरव दिता तुमचे खातीर आसा केल्लें मानपत्र हांगासर वाचूंक आसा त्या फुडें फादर तुमची ती बसका सोडून इल्ली उबाऱ्याची बसका बिस्पाच्या बसके बरी दिसता मुखार कांय जमशेदपुरांत तुमकां गवळी बापाचो जागो मेळोंक पुरो हांव नेना देव जाणा देखून फादर ह्या बसकेर येवन बसोंक जाय आनी तुमी ती बसका घेवंक जाय कार्याचे अध्यक्ष बाप विशाल मोनिसान तांकां मुखार आपोवन हाडले आसा आनी आतां पाद्र्यापाक मोगाचे न्हू हो गौरव आमी दिता आसतना तांचें मानपत्र जें कितें आसा आमचे वजीर
वाचून सांगच्याक आनी हो गौरव दिवचे खातीर बाय विल्मा मोंतेरो तुका मुखार आपयता. विल्मा बाय एक आमकां मस्त मोगाची मंगळूर दिएसीजन उसल्या जाग्यार ती आसा आनी ती आतां हें मानपत्र आमचे वचीर वाचन करता. मानाधिक दोतोर जॉन क्रास्ता आपल्या याजकी दिक्षेच्या रुप्योत्सवाच्या संभ्रमा वेळार कुटुंबादारांनी आणि त्याच्या मोगाच्या हितैषींनी मोगान आणि अभिमानान अर्पूंचे मानपत्र. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. मोरयेमायेच्या ह्या उतरान आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुज्या कुटुंबाचे सांदे सैरी आनी तुज्या मोगाची समेस्त सांगाता मेळोवन आमच्या काळजा मनातावन रुप्योत्सवाचे सुभाशय पाठयताव आनी सर बरें मागताव. वय फादर जॉनाच्या जिवनान सालुकाच्या सुवार्थेंतली ही उतरां नीज जाल्यात. आपूण किरकोळ तरी सोरेस्परान ताका 25 वर्सां आदीं विंचलो आनी मागलो आनी ताका ताच्या मिसांवान धाडलो. आज 25 वर्सांचो फळादीक मिसां वाव संपोवन आपल्या माय फिरगजेन सोम्याक अर्गां बलिदान भेटोवन ह्या संभ्रमान ते हाजर आसात. तांच्या संतोषान वांटेली जावन ताचे येजाक मित्र धार्मीक भयणी सैरी वाड्याघरां आनी हितैशी हांगा सांगाता जमल्या. क्रिस्तरायाक समर्पिल्ल्या काय्यार फिरगेजेच्या श्री लिओ क्रास्ता आनी देवादीन लिल्ली क्रास्ता हांच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी 6वो भुरगो जावन 1970 इसवेन ऑगस्टाच्या 8 तारखेर बाब जॉन क्रास्ता जल्मालो. तांचे प्राथमीक शिकाप काय्यार डॉन बॉस्को AUP स्कूल हांगासर हायस्कूल शिकाप गव्हर्मेंट हायस्कूल कायरकट्टे पायवलिके हांगासर संपोवन 1986 इसवेन सेमिनरीक भरती जाले. उपरांत PUC शिकाप सेक्रेड हार्ट PU कॉलेज माडांतेरान संपोवन 1992 इसवेन सेंट आल्बर्ट कॉलेज रांची हांगासर फिलॉसॉफीन पदवी शिकाप जोन उपरांत 1993 1996 पर्यंत इंदिरा गांधी ओपन विश्वविद्यालयातान BA सनात जोन. ताच्या नंतर 1996 2000 इसवेंत सेंट चार्ल्स सेमिनरी नागपुरान थियोलॉजीन सनात आपणायल्या. 2000 इसवेच्या एप्रिल 27 तारखेर क्रिस्तरायाची फिरगज काय्यार हांगासर आदीक मानादीक बाब बर्नार्ड मॉरस चवळचे बेलगाम DSCGचे गवळी बाब आनी उपरांत बेंगळूरचे आर्च बिशप जाल्ले हांचे तावन याजाकी दिक्षा जोडली. उपरांत 3 वर्सां सेंट जोसेफ चर्च जमशेदपूर हांगासर सहायक विगाराची सेवा दिवन 2003 2008 इसवेन कॅथोलिक युनिव्हर्सिटी लावान बेल्जियम हांगासर थियोलॉजीन स्नातकोत्तर शिकाप संपोवन तशेंच डॉक्टरेट सणाद आपणावन 2008 इसवेतावन सेंट आल्बर्ट कॉलेज रांची हांगासर प्राध्यापक जावन सांगातच झारखंड सेमिनरीन डायरेक्टर जावन तांचे मिसां वावर करते आसात. सादें जीवन मोवाळ उलोवणे दुबळ्या धाकट्यांचो हुस्को ल्हान तावनूच शिकपान तशेंच इतर चटवटिकांनी चुरूक आसून सर्वांक तुमी मोगाचे जावन आसले. गांवांक आयिल्ल्या वेळार कुटुंबादारांची भेट माय फिरगजेच्या कामांनी तुमचो सहकार दिते आसात. ह्या वरवीं कुटुंबादारां आनी फिरगजेतय आसचो तुमचो मोग दिसून येता. ह्या सर मावल्यांनी बरयल्ले तुमी आनी क्रिस्ताचे सेवाक जावन आसच्या तुमकां आमी ह्या संदर्भार सर बरें मागताव. मुखल्या वर्सांनी तुमकां बळ भलायकी मोतीचे समाधान आनी लांब आव सरेस्पोर देव फावो करून दी. तुमचो मिसां वावर सुफळ जावन दी. सर्वांचो सहकार तुमकां मेळोवन दी. रुपयाळी वर्सां संपोवन मुखल्या दिसांनी भांगराळ्या वर्सांक पांय तेंच्या ह्या वखता सरेस्पराचो आदार तुमकां फावो जावन दी म्हूण सांगून हे मानपत्र व्हडा अभिमानान अर्पीत हांव. मोगा सवें तुजो मोगाचो बापूय मोगाळ भाव भयणी आनी कुटुंबा सांदे हितैशी आनी अभिमान. तारीख 27/12/2025 जागो काय्यार. मनात एकदाचो जॉन क्रास्तांनी तुमची बसका खाण घेवची. कुटुंबाच्या संद्याक हांव मुखार आपयतां. पाद्र्यापाक मोगान आतां मान करचो वेळ. पयलें शॉल पांगून आसा ताका जल्म जातात. पप्पा तुज्या ह्या उस्वासान हो पूत सबलो म्हणटात देखून मनेस्त लिओ दट्टू तुजे लागीं उलो आसा. पुताक तुवें शॉल पांगुरूंक जाय आनी ताका तुवें बरें आशोवंक जाय. हो शॉल जावन आसा
तूं ताचे सांगता सदांच आसतलोय आनी ताका बेसवानी भरतलोय म्हणलो संकेत आमी देखून आतां हांगासर हो शॉल ताका पांगोरता देखून पाप्पान मुखाराचे पयले शॉल पांगोरचो आनी आमच्या मदगत हजाराच्या मुगाच्या सैऱ्यां पैकी सगळ्यांनी एक एकल्यान एक एक गौरव दिवंक आसा आनी बाप जॉन हांकां बरें मागोवंक आसा ताच्या उपरांत हांव मुखार आपयता बाप राजू क्रास्ता तुमी पदऱ्यापाक झेलो अर्पण करूंक जाय बाप राजूक एक दोन गट्ट ताळयो आमी दिवया मुखार आपयता सिस्टर बेनेडिक्टा तुमी आपल्या भावाक पेटा दवरूंक जाय आनी थंयसर तें आसा माथ्याक दवरचें हय आमचे संगी उपाध्यक्ष आसा उपाध्यक्षाक मुखार आपयता रोशन दट्टो तुवें फळां अर्पण करूंक जाय आनी आमचे संगी सिस्टर रिना आसा फुलांचो गौरव तुमी दिवचो आनी हांगासर सायटेशन वाचले विल्माबाई तुका अवकाश आसा मुगाचे काणेक दिवची कुटुंबाच्या नांवी थंयसर आनी सगळ्या कायार क्रिस्त्राच्या फर्गस कुटुंबाच्या नांवी ह्या कुटुंबाच्या नांवी कार्याचे अध्यक्षपण घेवचो मनादीक बाप विशाल मोनीस फर्गस वेगार मानपत्र बाप मनादीक दोतोर जॉन क्रास्ताक दितलो गट्ट ताळयांचो आवाज आमी दिवया आनी ह्या सोबीत घडये पदऱ्यापा हो मोगाचो मान हांगासर फावो जाता देखून आमी सोबीतपणी एका तस्वीरेक रावचे कोणें पुरा पदऱ्यापा सांगता हांगासर कितें ल्हान ल्हान संगती केल्या आयच्या दिसा त्यो ल्हान ल्हान संगती फुडवट जावन हांगासर हो मानाचो गौरव सोबून आसा सोबीतपणी येवचें एका तस्वीरे खातीर ऑल ऑफ यू प्लीज सिंपल फॉर अ सिंगल फोटोग्राफ सगळ्यांनी फॅमिली मेंबर्स पुरा या पळय एका फोटो घेता फॅमिली मेंबर्स या फोटोक सगळ्यां कुटुंबाची तांची भाऊ भयणी पुरा सगळी दिसता या खंय घेवचे भाऊ भयणी ओनियो पदरापाच्यो मोगाची पासरां गुडियो लगी लगी ऐशने मोदे सेंटरागे फॅमिलीची मुखार बसा जाय ते घडी घडी आपोवंक आसतूंक पुरो गोत्तू ना म्हाका लिस्टार तरी बरें आपोवंक आसल्यार आपयता ऑल ऑफ यू गिव अ पोज पुरो परत एक बोटी ह्या जागी जिविताच्या त्या सोबीत वाटेर आसलेले खांटे खुंटे फुडकन मेळ्ळले बरेपण आपणाचे जावन घेवन तिरस्कार मेळ्ळे कडेन जेजूच्या उतरा प्रमाणे पांयांची धूळ पापड फुडें वचून हर एकल्याक आपण हर एकल्याक मोग दिवन क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करून ही नजूक 25 वर्सां रुपयाळ्या त्या झरींनी सबोवच्या मनादेक दोतोर जॉन क्रास्ताक उल्हासाच्यो सगळ्यांच्यो ताळयांचो सांगास दिवंक जाय बापानो तुमचो मनपूर्वक उपकार बावरता आनी मुकलो मान आनी गौरव आसा आमचे संगी वेदी सुपच्या सिस्टर बेनेडिक्टा तुमकां मुखार आपयता तुमी पदऱ्यापाच्या त्या बसकेर आतां तुमी बसूंक जाय जेदी तुमी बसून तुमकां हांगासर हो गौरव आमी दिवंक आसता धार्मीक मेळांत 31 वर्सां सेवा तिणें दिली आनी त्या सेवेन ते संतोसली सबली बाबू तिके उठ पुता ती सिस्टर बसता हांव सोडिना पापा फ्रांसिसाच्या कदला कडेन भुरगो आसलो खंय तशेंच हांगाय तो येवन रावला म्हणून कितेंय जावं आनी आतां मेर्सिन बाय तुका मुखार आपयता तुमच्या मगाच्या भयणीचें मानपत्र वाचचे खातीर भयण बेनेडिक्ता क्रास्ता सिस्टर बेन्नी आमच्या कुटुंबांत फुलोवन मिझोराम नॉर्थ इस्ट कोवेंतान सेवा दिवच्या सिस्टर बेनेडिक्ता सिस्टर बेन्नी तुका मोगान आनी मानान आर्पुंचे मानपत्र म्हजी कृपा तुका पुरो कोरिंदकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 12 ओळ 9 म्हणल्यार सांत पावलाच्या उतरांत प्रेरीत जावन सुमार हजारांच्यांनी भुरग्यांच्या चड जिवितांत उजवाड दिल्ली एक आदर्श शिक्षकी मात्र न्हय ती कश्टी सादी भुरग्यां बरी नेणटी चुरूक स्वभावाची एकामेका थंय बरो बांद मोवाळ उलोवण्या मुखांत्र सोम्याचेर विश्वास दवरून तिणें तिची जिणी सोम्याच्या सेवेक समर्पण दिल्ली भयण बेनेडिक्ता फाटल्या 31 वर्सांचे धार्मीक जिणये मुखांत सोम्या संगी रावूंक फावो केल्ल्याक आज परत
सर्वेस्पराची स्तुती करता. मोगाळ भयण बेन्नी क्रास्ता, श्री लिओ क्रास्ता आनी देवातीन लिल्ली क्रास्ता हांच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी 4 जावन मेयाच्या 7 तारखेर 1966 इसवेंत क्रिस्तायक समर्पिल्ल्या कय्यार फिरगजेंत हे माणिक जल्माली. डॉन बॉस्को AUP स्कूल कय्यार हांगासर प्राथमीक शिकाप, गव्हर्मेंट हायस्कूल कायरकट्टे पैवळिके हांगासर हायस्कूल शिकाप संपोवन 1984 इसवेंत देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन अर्सुलाइन फ्रांसिस्कन धर्म भयणीच्या मेळाक भरती जाली. कॉवेंतान 5 वर्सांची धर्मीक तरबेती घेवन 1989 इसवेच्या मेयाच्या 6 तारखेर आपली पयली आंगवण केली आनी 1994 इसवेच्या एप्रिल 21 तारखेर तिणें आपली शाश्वत आंगवण्यो केल्यो. तिणें आपल्या मिसां वावरा खातीर नॉर्थ ईस्ट प्रोविन्स विंचलें आनी मिझोराम राज्यांत 30 वर्सांची लांब सेवा तिणें दिल्या. नागालँडांत 2 वर्सां आनी कोडयाळांत 4 वर्सांची सेवा दिल्या. प्रस्तुत ती दक्षिण त्रिपुरांत सेवा दिवन आसा. थोड्या वर्सांक तिणें मुखेल मेस्त्री जावन तशेंच मिझोरामांतल्या चिंगपिंग म्हणल्या गांवांत वायस प्रिन्सिपल जावन वावर केला. सदांच मागण्याची, हस्त्या मुखामळान सूख दूख आयकोवची, मायपासी, उदारी आनी निस्वार्थी काळजाची सर्वां खातीर मागणे करचे. आपलो वेळ मिसां वावराक खर्चूंक तिका चड धादोसकाय दिता. शिकपांत हुशार आसून इस्कॉलांत भुरग्यांक शिकोवंक तिका चड खुशी पावचें जावन आसा. खंयचेंय काम हातीन घेतल्यार आखेर करची शाती तिची. दिल्ली जबाबदारी पूर्ण करून नितळ आनी निर्मळ आसून खंयचेंय काम सूक्त रितीन करचें आनी अशें सर्वांक ती मोगाची जावन आसा. 2014 इसवेच्या मेयाच्या 6 तारखेर आपल्या धार्मीक जिणेची 25 वर्सां तिणें संपयल्या. भयण बेन्नी क्रास्ता, तुमी प्रस्तुत 31 वर्सां संपोवन भांगराळ्या वर्सांक लागीं सरतना तुमच्या संतोशांत भागीदार जावन तुमकां मान करूंक एक अपूर्व अवकाश लाभिल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. तुमची मुखली जिणी कुरपेन भरलेली जावं. देव तुमकां बरी भलायकी, सूख संतोष आनी समाधान भरपूर रितीन फावो करून दी. तशेंच तुमची मुखली जिणी फळादीक जावन दी म्हूण मागून हें मानपत्र व्हडा अभिमानान तुमकां अर्पीत हांव. मोगा सोवे लिओ क्रास्ता बापय, भाव भयणी आनी कुटुंबादारां. तारीख 27/12/2025 जागो कय्यार. धर्मबहीण संस्थेच्या सिस्टर बेन्नीचे मानपत्र हांगासर वाचल्ले आसा. अध्यक्ष बाप विशाल ते उपरांत दितले, पूण पयलें आमी मोगाचो गौरव दिवंक आसा. मोगाच्या पप्पा लागीं उलो आसा आमचो लिओ दट्टू. तुवें दुवेकी आतां जसो पुताक शॉल्फांक व्हरलोय ताची सांगताय आसा म्हूण तूं बसवून परत असलोसो शॉल्फांक व्हरून उलो दिता. आनी शॉल्फाक घेवन तिणें तिका समर्पण केलेलें आसा जेजू खातीर आनी त्या सेवेन. सिस्टर तितकेशें मुखार आसा मोगान ताळयो देवया पप्पाक. अशें बागीपण आमकां सकताय की कळोंक जाय वडिलां चल्ल्यांक म्हणून आमी आशयव्या. आनी आतां परत उलो आसा मोगान जलो घालूंक मोगाच्या भावा लागीं. बाप जॉन सांगत आसा सिस्टरीक हांगासर आमी फळांचो गौरव दिता. हय, आमचे सगळी सिस्टर रिना आसा, तुमी मुखार येवचे. आनी सांगत आसा बाप राजू क्रास्ता मुखार येवन सिस्टरीक तुमी मोगाची आनी गिफ्ट मानपत्र वाचल्ल्यांक अवकाश करून दिता. बाय मेर्सीन क्रास्ता तुवें दिवचें मोगाचें काणी आनी निमाणें मानपत्र मोगान अभिमानान कय्यार फिरगजेच्या नांवी, संगतास कुटुंबाच्या नांवी फिरगजेचे वडील आयच्या कार्याचे अध्यक्ष मनादीक बाप विशाल मनीस दिता. 2 ताळयांचो आवाज आमी दिवया. हय, पोटान परतून रेडी येतात की मुखार एका फोटो खातीर वेगळी वेगळी येवचे कुटुंबाच्यांनी. हय, आमी सगळें सकाळीं जावन सोलोवन हांव न्ही की परतून सोलोवन इल्लें मुखार इल्लें पाटी वसूक आसता त्या देखून वेगळी येवचें. सगळ्यांनी सांगात रावा.
थँक्यू. परत एक गोडे सिस्टर बेनेडिक्टा, सिस्टर बेनिक्रासक आम्ही दोन घट्ट ताळयांचा आवाज देऊया. लेट्स हॅव अ राउंड ऑफ अप्लॉज बाय ईच अँड एव्हरी वन ऑफ अस. घट्ट ताळयांचा आवाज. मुगाळदन महिनी हांव उल्हास म्हणटा आमी समान हानिकी जैत तेरासन आणि जेजूची मरियेची आणि सांजुजेची आणि आज परपी आचरण करच्या सांजुवा वांजेलिस्ताची नतला काळांत आमी आसा त्याच बाळका जेजूची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. बरेपण आशेता. बागी तो बापय ह्या भुरग्यांक जल्म दिल्लो, बागी तो वडील ह्या कुटुंबाचें पालन पोशण केल्लो आणि तो आसा आमचो मोगा असो लियो दट्टू लियाब कितेंय म्हणून हांव तुवें दयेकन मुकली बसका काण घेवंक जाय. दोगांय वय हांगासर वेगार बाप आसा आनी तांचो मोगो आसा तांकां बसया. दोन घट्ट ताळयो दिवया मोगोचे न्हू. बेगीनच ते उमेद दितले 90 वर्सांच्या आंकड्याक. पूण आज कुटुंबाची लागीं मेळटा आसतना तांचे विशयंत वय आमी तांकां बरें मागूंक आसा. तांची मोगाची तूं मुखार येता. तांचे विशयंत बरयल्लीं बोगणां ह्या मानपत्र रुपी वाचन करता सिस्टर बेने. जल्मदीस संतोष असो पूण हो जल्मदीस विशेष जावन आसा. जिणे पळयणार 90 वर्सांचे लांब जिवीत. बाळपणार हात आमचे धरून खांद्यार आमकां बसोवन काणयो सांगून आनी तुमचे थंय आशिल्ली जाणवाय तुमी सकता ते वांटून सर्वांक तुमी आदर्श जावन आसात. सर भुरग्यांक जिविताची मावल्या शिकोवन बरो फुडार दिलोय. दोगा भुरग्यांक देवाच्या शेतांत वावरूंक तुमचो पाठिंबो तुमी दिलाय. भुरग्यांक आनी नातरांक तुमी बरी देख दिल्या. शेजाऱ्यांक तशेंच वाड्यागाऱ्यांक तुमी मोगाचे जावन आसात. विशेन पावल सभेन सांदो जावन गरजेवंतांक पावोवंक तुमी ह्या प्रायर विशेष सेवा दिल्या. कुटुंबाच्या मुखामळार सदांच हांसो दिवचे तुमी आमच्या कुटुंबाचे खांबो आनी दिवो जावन आसात. तुमच्या निस्वार्थी जिणेंतावन आमकां सर कुटुंबदारांक देखीवंत भुरगीं सुनो जावय नात्रां आनी पणतुरां जावन आमच्या सांगाता जीएमचे भाग देवान तुमकां फावो केले. देखून आयच्या ह्या भागी दिसा सांगाता मेळोवन एका मनान खालत्या काळजान धन्य देवाक तुमचे खातीर आर्गां दिता आनी तुमकां देव बेसावांनी भरून दी आनी तशेंच तुमी हेच परी शतायुशी जावन जिणी जियेचे म्हण मागता. तुमची मोगाची भुरगीं आनी कुटुंबदारां. कय्यर तारीख 27/12/2025. आमी देवया मोगान ते मानपत्र विगाराच्या हाती दिवचे आनी आतां हांगासर मोगाच्या पप्पाक शॉल्पां करूंक आसा. दोगांय जाणां तुमच्या लोकांक सबून आसात न्ही की बाप जॉन आनी सिस्टर बेन्नी सांगत येतात की तुमी दोगांय जाणां तुमच्या मोगाच्या पप्पाक हो शॉल्पां करूंक जाय. कित्याक ल्हान आसतना तो तुमकां ओल पांगुरतालो राखतालो सांबाळटालो. पूण आतां ताणें दिल्लें तें मागण्याचें बेसांव ती ओल तुमचेर ताणें पांगुरल्यार तुमी आज हांगासर ह्या जिविताच्या बऱ्या पावंडा पावल्यात देवाच्या मिसावांत आसात. आनी आतां तांकां जेलो घालूंक तुमचे समीर आमी मुखार आपयता. बाप वय नानादीक बाप आमचे सांगात हजर आसात. वय राजू क्रास्त तुमी घालचो ह्या घडये सांगात आस फोणा दिवं. सिस्टर सुपिरियर सिस्टर रिना तुमी मुखार येवचे. उलो दिता आमचो उपाध्यक्ष माने सरुशन दट्टू ते मुखार येवन फुलां तोरो दिवंक आसा आनी मानपत्र दिता. मोगाची काणेक वय दिवंक हांगासर दोगांय भुरग्यांच्या हातान दी परतून जायत गे पदऱ्यापानी सिस्टरेच्या हातान दिया. वय आनी तुमी नात्रां या सकट सांगाता मेळ्ळा जायत मुखार या. आनी तूं मात्र हांवें दोगा जाणांक आपयल्लें कित्याक दोन फुलां दोन वेगवेगळ्या शेतांत आसात कुटुंबाची मुखार या परतून एक कोटे. पयलें ही तस्वीर काडया वेदी वयल्या सैर्या सांगाता मागीर कुटुंबाची सांगाता रावा जायतली. ताळयो दिवया आमच्या मोगाच्या लियो दट्टूक. लियो म्हळ्यार एक बरें नांव जायत की धैर्य आसा त्या नांवांत सकत आसा सामर्थ्य आसा
लिओ म्हणल्या नांवांक आपले सगळे भियेतात आणि आता लिओ म्हणल्या नांवांक कसं सगळी पवित्र सभा मान बगयता कित्याक म्हळ्यार आमचो वडील जावन आसा पापा लिओ आणि हांगासर तुमचो पप्पा लिओ जावन आसा आणि ताणें तुमकां बरें करून सांबाळ्ळां आणि देखी बरें जिवीत रुपांतर करून ताणें तुमकां आदार जाला देखून ताका एक दोन घट्ट ताळयो दिव्यांगी 90 वर्सांचो संभ्रम 90 वर्सांचो संभ्रम तसो तो आचरण करच्या ह्या बागी दिसांनी ताका बरी भलायकी मागता 100 तुझे जिवीत उमेद दिवं दी 150 पावों दी 200 वर्सां देव तुका दिवं दी ताच्या की लांब जिवीत तुजें जावं दी म्हण आशून ताका आमी बरें मागता तर मोगाचो मुकलो आनी निमाणो सन्मान आसा ह्या कुटुंबांत अनेक मोगाची व्यक्ती आसा मंगळूर दिएसीच्या हंतार कॅथोलिक सभेंत ती कार्यदर्शी जावन सेवा दिवन आयले वारस विंचून आयल्या देखून तिका मुखार आपयता मनेस्तेन विल्मा क्रास्ता आतां म्हणतेरो न्ही विल्मा बाय वय मुखार येवचें देरे बेलगान मस्त मुखांची म्हाका मस्त कार्याक येता विल्मा बायक एक दोन घट्ट ताळयो देवया कॅथोलिक सभेचे कार्यदर्शी दिएसीच्या हंतार तिचे मानपत्र वाचता म्युरल सोनल आमचे मुखार क्रिस्तांव समुदायाच्या सामाजिक राजकीय आणि सांस्कृतिक विचारांक जोगत्या संदर्भार स्पंदन करचे मंगळूर दिएसीचे एक संघटन जावन आसा कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश ह्या कॅथोलिक सभेचे एक सांदोस जावन किर्लाल्ले आमच्या वोट्टांतले एक जड आतां कॅथोलिक सभा केंद्रीय समितीचे कार्यदर्शी जावन फुलां आनी फळांनी नेटोवन आमच्या कुटुंबाक आनी समाजीक मेलफंक्त जावन परजोळन आसा मोगाळ विल्मा क्रास्ता भोव सादी सर्वांच्या गरजांक पावची कितें उपकार विचारल्यार खंयच्याय वेळार ती तयार कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश हाची केंद्रीय समितीची कार्यदर्शी जावन आतां दुसऱ्या अवधेंत आपली सेवा दिवन आसा सांगातास सिटी वाराड्याची अध्यक्ष जावन ती वावर करन आसा आयच्या दिसा हो एक संदर्भ आमकां फावो जाला तिची सेवा उगडास काण तिका मान करूंक दया कनवेदीर आसलेल्या मानाच्या सैऱ्यांनी आनी कुटुंबादारांनी सांगाता मेळचें तिका उल्हासून मान करूंक सगळ्या बली मुखार या तिका आतां अंगप्राव दिया वेगा हांगासर मुखार आपयता तेजे मोगाळ पापा मुखार येवचें शॉल्फांक वचो आनी वय बरोवन मस्त आसा कार्यदर्शी म्हणटाना बरोवन बोटां धरतात पानां भरतात आनी पूण कॅथोलिक सभा जर आसल्यान आमची कॅथोलिक भवार्थी थंयसर दीस बरो आसा तिका दोन घट्ट ताळयो दिवया केंद्रीय समितीची कार्यदर्शी ती जावन आसा मोगान तिका जलो घालूंक तिच्या बाबा लागीं उलो आसा हांगासर येवचें आनी वय मोगाच्या भयणीन फुलां सोमान दिवचो फळां अर्पण करची सिस्टर बेनी आनी हांगासर ह्या फिरगजीन चलता जाल्यार मान फिरगज विकार तांकां मोगाचो संकेत जावन फुलांचो रो दितले बापूशाल मोनीस आनी कुटुंबाच्या संद्यां पैकी मोगाचे न्ही मुखार येवन मोगाचे काणेक तिका दिवचे सगळ्यां आतां कुटुंबाच्या संद्या कितें म्हळ्यार हातूंय एक हांव म्हाका समज सांगा पळय तुमी सांगाता मेळून एक गिफ्ट तिका दिवचें जय तिकी सगळ्या या कोण बरं येतात मुखार या आनी हांगा येवन तिका दिया पळय सगळीं दिसता आनी एका फोटोक सांगाता रावचें आमचे मोगाळ विल्मा बायक दोन घट्ट ताळयो संवाद देवया तिचे बरी आमी जावं की प्रयत्न करया एक दीस आमी त्या कॅथोलिक सभेंत उसले उद्यार ना जाल्यार बरेपणाच्या वाटेर आसूंक आमकां ती एक प्रेरणा जावं दी म्हणून आशेता विल्मा बायक अभिनंदन कंग्रॅच्युलेशन बरें मागता तुज्या मिसावान आनी वावरान थँक्यू तर फिरगजीचे कोयर आनी कुटुंबाचे संदे ह्या चौगांयक विशेश जावन मानादीक दत्त जॉन क्रास्ताक बरें आसून बरें मागून उल्हासाचें गीत गावच्या आतां मुखार येता तुमी दयाकन येवंक जाय वय आनी हांगासर हें गायन करूंक जाय विधी वयल्या भोवमोगाच्यांक तांच्या मान आनी गौरव भरलेल्या दिसा शबासकेच्या उतरांचें उल्हासाचें गीत
देव बरें करूं कुटुंबाच्या संध्यांक फेर्गजेच्या संध्यांक हांगासर उल्हासाचें गीत गायिल्ल्या खातीर मुगाचें न्हू फेर्गज वडील एक देखी बरी इतिहासाक जायत्या वर्सांची वळख बाप विशालाची कुलशेखर तावन जावंक पुरो केलराय आसतना जावंक पुरो पूण हांगासर खायारांत नवलां करूंक ते भायर सरल्यात नवे फेर्गज ते उबारून आसात सांगात सकडें की मोगाचे ह्या जाग ते जावन आसात बापानो अध्यक्षाचे स्थान तुमी सोबयलां आनी आतां ही उतरां फुडें घालता कित्याक गी म्हळ्यार हय तुमकां आनी एक मिसांवास आयचे दिसता देखून तुमकां मुखार आपयता बाप जॉनाक उल्हास पटोवन तुमची बोगणां आमच्या मुखार दवरच्या तुमचे उजीर आमचो मोगाळ विगार बाप दोन घट्ट ताळयांच्या आवाजा बराबर मनात एक बाप विशाल मोनीस. ह्या वेदीचेर न्हवऱ्या बरी सोबच्या मनात एक बाप जॉन आनी एक न्हवरो मनेस्त लियो आनी एक व्हंकल भशेन सोबची आसा सिस्टर बेन्नी. तुम्ही पळया पटले ते सोग जाणां पापसाहेबाची नांव हांगासर स्टेजीर आसात. आतांचो पापसाहेब लियो, आदलो पापसाहेब जॉन पाऊल जॉनी पद्र्याफ आसा आनी ताच्या उपरांतलो पापसाहेब बेनेडिक्टा बेन्नी सिस्टर आसा. सो पापसाहेबांची मिलागात हांगासर आसा कित्याक म्हळ्यार धर्मीक बरेपण ह्या कुटुंबांत वळटा. कितें जावं ह्या संदर्भार आमी संतोश पावता. मनादीक बाप जॉन क्रास्तान 25 वर्सां आपली याजकी जिवीत सोंपयलें आसा. ह्याच इस्कॉलांत 7वें मसर शिकले, ह्यात मैदानार आसले, आतां पळय कितले सोबीत करून सोंपतात. जिवितांत देवान आपयल्यार जायते बदलावण देव करूंक शकता अशें म्हणून आमी ह्या गणितांत समजून घेवं येता. फेर्गज कुटुंबाचे नावे हांव फादर जॉन तुमकां तशेंच सिस्टर बेन्नी तशेंच मनेस्त लियो तशेंच हांगासर संभ्रम सलोवच्या ह्या कुटुंबादारांक सर बरें मागता. एक चिंतप मात्र हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. शर्मावेळी पद्रपान याजका विशांत याजकी जिवितांत आसच्या पंथावनेशांत जायत्यो संगती सांगल्ले आसात आनी फादर जॉन डॉक्टर जॉन आनी त्या प्रोफेसरा मुखार म्हाका सांगूंक तितले हांव मस्त अस्कत मनीस म्हूण लेखता. तरी एक गजाल हांव और याजक कुमसारान बसता आसतना हांव जावं फादर जॉन जावं आमी याजक म्हणटा हांव तुका तुजे पातकां बक्षितां म्हणजे हांव पातकां बक्षितां अशें म्हणटा. आनी तशेंच मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी उलो करता सांगता ही म्हजी कूड आनी हें म्हजें रगत म्हणटा. आनी ह्या सक्रामेंत वाणच्या गजालींत हांव आनी क्रिस्त एकच जाता. आल्तेर क्रिस्तूस म्हणून येता लातीन भाशेंत, पूण हांगासर भोव साद्या रितीन आमी समजोवचें जाल्यार क्रिस्ताक आनी याजकाक विंगड करूंक जायना. याजकाक आनी क्रिस्ताक विंगड करूंक जायना म्हणटा आसतना ही 25 वर्सांची लांब जिणी मानदीक बाप जॉन क्रास्तान सवालां बरीत आसल्यारय ती सवालां जबाब बरीत जावन तांच्या जिवितांत ते जियेल्यात. सेमिनेरिस्त मस्त सवालां विचारतात आनी त्या सवालांक फादर जॉन जाप दिता. समाजांत जायतीं सवालां आसात, त्या सवालांक 25 वर्सां याजकी जिणी जियोवन मानदीक बाप जॉन क्रास्तांनी दाखयल्लें आसा. तशें म्हणटा आसतना तांणी स्टुडंटाच्या सवालांक दिल्ली जाप एक जाल्यार तांच्या जिविताची जाप आमकां हर एकल्याक देखी बरेत. ह्या कायरांत फाटल्या 3 वर्सांनी हांवें तांची सेवा अर्त्या रितीन मांडून घेतली आसा, समजून घेतली आसा. फेर्गजेंत क्रिस्मसा वेळी हांगासर येवचें, कुमसारांत कुमो करचें, मिसाच्या बलिदानांत कुमो करचें अशें भोव सोंप्या रितीन साद्या रितीन तांणी तांची सेवा दिल्ली आसा. आनी एक क्रिस्त जावन पयशेल्या गांवांत काय्यारचें नांव फुलयता आसतना आमकां काय्यार घरांक भोव अभिमान भोगता. काय्यारचो याजक सेमिनेरींत प्रोफेसर जावन आसा म्हणटा आसतना डीन जावन आसा म्हणटना आमकां भोव संतोश पावता, भोव चड खुशी जाता. आनी ह्या बराबर एक मागणें म्हजें आसा, काही अर्थान कोणी बिस्प जावनात देखून सेमिनेरींत असले रेक्टर प्रोफेसर डीन सबारपोटी गोळी बाप जातात आनी मानदीक बाप जॉन क्रास्ता ते येदोळसो डॉक्टर जाल्यात आनी गोळी बाप जावन दाखतेर डॉक्टरेट कितें जोडिल्ली आसा ताका खरो अर्थ मेळोवन दी आनी कांय घरांचें नांव
भोव तोर जावं दी म्हूण आशेवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. सिस्टर बिन्नी तुमकांय सर बरें मागता आनी ह्यो संभ्रम चलोवंक आदार दिल्ल्या सकड कुटुंबदारांक म्हजें बरें मागून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. फिरगस कुटुंबाचे नावी मणिस्त रोशन आनी सिस्टर रिना हांगासर वेदीचेर आसात. एक फुलां बुको दिवन मणदीक बाप जॉनाक मानकरीजे म्हूण हांव उलो दितां. आमी कुळशेकर नासतना मनशारले विशाल मनीस म्हळ्यार विशाल चिंतपाचो विशाल स्वभावाचो आनी विशाल कालेतीचो मनीस मनात एक बाप विशाल मनीस जावन आसा. देखून तांची उतरां आनी ते मैपाचे जिनोस आमकां मोगास जावन आसा. पाद्र्यापाक एक 2 घट्ट ताळयो दिवया. बरें मागया, बरें आशेवया. वय आनी आतां हांगासर ह्या कार्याचे अध्यक्षपण घेतिल्ल्या मोगाळ विगार बापांक बाप जॉन मोगान एक उगडासाचे काणयेक दिता. तांकां आमी तो गौरव दिता आसतना इल्लो हात आवाज उठोवंक सकून दी. बाप विशाल तुमकां बरें मागता. कायारांत आनी बंगलोर दिएसीजीन तुमचे मिसांव फळां बरीत आनी बळवून जावं दी. तसो क्रिस्त राय तुमकां सदांच कुरपे बेसांवांनी बरोवं दी म्हूण आशेता. फादर तुमकां देव बरें करूं. तर मुगोचे न्हू मुकलो म्हणटो आसा. कोवेंताच्या सुपिरियाच्या नांवी कोवेंताची धर्मभयणी सांगाता मेळोवन कायारची आतां बाप जॉन हांकां मोगान गौरव दिवंक आशेतात. देखून सिस्टरां सगळे हांगासर आसात न्ही कॉन्वेंटांतली आमची. दयाकर मुखार येया. तुमच्या सुपिरियर सांगाता मेळून तुमी पाद्र्यापाक हो बुको दिवंक जाय म्हूण उलो दिता. रिक्वेस्ट हावस सिस्टर्स फ्रॉम Kaya Convent, please come forward and hand over a floral felicitation to Reverend Dr. John Krasta on his 25th ordination day. मुखारेचे कयान सिस्टर 2 ताळयो आवाज दिवया आनी तांकां बरें मागया, बरें आशेवया. देव बरें करूं. तर मुगोचे मुकलो उलो आसा फादर म्हणून गेलो तेगा पापा साहेबाची नांवां हांगासर आसात म्हणून. आनी म्हाका गुर्तुना फादर आज हो दीस तुमी विंचलो गी ह्या सांजू हांव वांजेलिस्तान तुमचे खातीरच जॉन म्हणल्या नांवांक तो एक दीस आनी ताच्याच दिसा तुमकां विंचलो गी म्हूण गुर्तुना. तुमी सुवार्ता करतात आनी ताणें सुवार्ता बरयली जावन आसा. आनी आतां तुमच्या काळजांत ती मोगना आमच्या मुखार दवरूं बाप जॉन तुमकां मुखार आपयता. पाद्र्याप आमच्यान घेवन उलयतात आनी ती मोगना आमची जावन घेवया. फाटल्या 25 वर्सांच्या ह्या जगपणाच्या जिवितांत हांवें विशेष करून म्हज्या कुटुंबांत हांव मस्त बरेंपण हांवें जोडलां. आनी आयचें हें सोबीत कार्यक्रम संभ्रम म्हज्या कुटुंबाच्यांनी कश्ट काडून आयोजन केलां. देखून हांव म्हज्या काळजांत हांव कुटुंबाच्या सर सांद्या खातीर हांव तांकां तांचो उपकार बावडटां. तांकां मस्त देव बरें करूंक म्हणटा. आनी म्हज्या ह्या जाकी जिणेंत तशेंच म्हज्या क्रिस्ती जिणेंत म्हज्या कुटुंबाचें एक पात्र आसा. तांचें एक योगदान आसा. म्हज्या कुटुंबांत हांव ल्हानपणांत सावन पळयलें कशें मागणे रजार जाता. म्हजी माय आनी म्हजो बाब हर एक आयतारा दीस मिसाक ते येतले. एक दिसी तांणी मीस सुकोवंक ना आनी घरा सांजेचो तेर्स आनी सकाळींची मागणी केदळाय तांणी सुकोवंक नात. हें सकड पळोवन म्हाका मस्त बरें जालें. आनी तेंच घरा आसलें तें बरेंपण मागण्याचें वातावरण हें सकड म्हज्या ह्या जिणेंत तशेंच ह्या जाकी जिणेंत मस्त बरेंपण हाडूंक शकलां. देखून आज म्हज्या कुटुंबा खातीर हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा. कायार इस्कॉलाची शिक्षक शिक्षिका तशेंच आमची धार्मीक भयणी आनी कायार फिरगजेंत आसले पयल्यांचे विगार बाप आनी सर्वांनी म्हाका मस्त कुमोग केल्या. म्हाका आदार दिला आनी म्हाका प्रोत्साहन दिलां. ही हांव केदींच विसरोंक शकचो ना. देखून
तांकांय आज मागीर हांव काळजांत हांव उपकार बावडटां. कायार फिरगजगारां म्हज्या मोगाची, हर एक फावटी हांव कायार येतना म्हाका मस्त बरें जाता आनी ती तांचो मोग म्हजे प्रती दाखयल्यांत कायार फिरगजगारां आनी हांगासर जमलेल्या तुमी सर्व भाव भयणी, म्हज्या कुटुंबाची आनी इश्टां, तें तुमकां मस्त देव बरें करूं. आनी आज मस्त याजाक भाव हांगा आयल्यात, रांची तावन, जमशेदपूर तावन आनी आमचे कायारचे विगार फादर याजाक भाव याज हांगा जमा आसल्यात. आमच्या मिसांत तांणी भाग घेतले, मिसाचें बलिदान तांणी सांगात भेटयलें आनी ह्या कार्यक्रमांत ते भाग घेवन आसात. तांकां सर्वांक काळजांत हांव देव बरें करूं. माय डियर फादर्स, यू हॅव कम फ्रॉम फार अवे. You have been part of this entire day's celebration, so thank you very much. आणि संदेश इतलोच म्हाका भोगता तें म्हजें भोगणें. आमचें कुटुंब एक नीज क्रिस्तांव कुटुंब जावंक जाय. सदांच मागणें आसूंक जाय, तेर्च आसूंक जाय. हर एका आयतार दिसा आमी सगळ्यांनी कुटुंबाची सांगाता मेळोन इगर्जे येवंक जाय आनी मग उपरांत फिरगजेची सर कामांत आमी हात दिवंक जाय, कुमक करूंक जाय. सांगाता मेळोन आमी इगर्जेच्या सर कामांत आमी मेतेर जावन एकामेका हात दिवंक जाय. हें अशें कडेन आसल्यार आमची फिरगज आनीक घट जाता आनी आमचें क्रिस्तीय जिविती आनीक घट जाता. तो एक ल्हान संदेश हांव तुमकां दितां आनी परतेक फावटी तुमकां सर्वांक मस्त देव बरें करूं. भोव मोठव्या रितीन पूण भोव सोबायेन मागणेंच म्हज्या जिविताचे खातीर म्हणून आमकां उल्हासून आनी उद्देशून ताच्या जिवितांतली बोगडां आमचे वयचेर दवरल्या. मनात एक दोतोर जॉन क्रास्ताक परत एक फावटी आमचे घट्ट ताळयो असो आवाज आमी दिवया. तर मग न्हू संगी मेळ्ळ्या तुमचो उपकार बोवडूचो वेळ आतां हांगासर आनी खंडीत जावन हांव राजेशा मुखार आपयतां. मुखार येवचें, उपकार बोवडचीं उतरां हांगासर दवरचीं. ताचे उपरांत मोठवें एक कार्यक्रम आसा संस्कृती 10 ते 15 मिनटांचें, तें जावन आमी सोबीसता जेवणाक येतल्या. सर्वांक बरो दनपार मागतां. आमच्या मोगाल फादर जॉन क्रास्ताच्या येजाकी दिक्षेच्या रुपया उत्सवाच्या संभ्रम भोव गद्दालायेन आचरण करूंक जाल्यानंतर हाच्या फाटल्यान साबार जाणांचो कुमके हात आसा. हांकां सर्वांक दिनवास पाठोवंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता. पयल्यान पयलें हांव दिनवाशी काळजान उपकारी मनान अर्गां दिता धन्या देवाक. आयचो हो रुपया उत्सवाचो संभ्रम हांगासर यशस्वी रितीन आचरण करूंक देवान आपली विस्नार बेसांवां आमच्या कार्याचेर वतल्याक. फादर जॉनाच्या येजाकी रुपया उत्सवाच्या संभ्रमीक पवित्र मिसांत वांटेली जावन 6 बेटवणी करून ह्या वेदीर अध्यक्षस्थान सोबून फादर जॉनाक उल्हास पाठोवन अभिनंदनाची 2 उतरां उलोवन आमचो संतोश दडतो केल्ल्याक आमच्या फिरगेज विगार फादर विशाल मनीस सभा राटावारी आसल्यारी तांचो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर अमानत करून फादर जॉनाच्या वर्त्या मोगान आयल्यात. विगार बापांक हांव काळजांत हांव उपकार बावडतां, कारण नंतर ते बेगीनच गेल्यात. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटां. फादर जॉनाच्या आपोवण्याक मोगान पालो दिवन हांगासर आसात फादर राजू क्रास्ता. तुमी फादर जॉनाचे आप्त मित्र सांगाती जावन संभ्रमीक मिसांत वांटेली जावन भोव अपुरबायेचो शर्माव दिवन देवाचे उतार बऱ्या रितीन आमकां समजोनी दिल्या. तुमकां फादर जॉनाच्या कुटुंबाच्या तर्फेन उपकार बावडतां. तुमी फादर जॉनातावन आमचो हो एक मान स्विकार करी जाय म्हूण विनंती करतां. ताळयांचो आवाज दिवया आमी सोबीसता. आमच्या आपोवण्याक पालो दिवन ह्या वेदीर आसात आमच्या कॉन्व्हेंटाची सुपिरियर सिस्टर रिना सेरावो. आमच्या ह्या संभ्रमीक मिसान पवित्र वेदी सोबून इतर साबार संगतींनी आमकां कुमो केल्ल्या
तुमकां आनी कॉन्व्हेंटाच्या इतर धार्मीक भयण तुमकांय सर्वांतर्फेन धन्यवाद पटयता. वेदीर आसच्या फादर जॉन आसा बापय लिओ क्रास्ता, भयण सिस्टर बेनेडिक्टा, आमच्या फिरगेज गोवली परिशदेचो उपाध्यक्ष मनीस रोशन डिसोजा तुमकां काळजांतावन उपकार बावडटा. हांगासर साबार येजाकां फादर जॉन हांच्या येजाकी दिक्षेच्या रुपया वर्साच्या संभ्रमांत हजर जाल्यात. पयशिल्या रांची, दिल्ली, जयपूर, झारखंड तावन तुमी आमच्या संतोशांत वांटेली जावन बरो भाग घेतला. तुमच्या आजार राटावलीमध्ये वेलकन तुमी ह्या आमच्या संतोशांत वांटेल सांगात दिला. तुमचो सर्वांचो हांव काळजांतावन उपकार बावडटा. आतां सर येजाकांनी एक घडी भर वेदीर घेवचें. सर येजाकांनी all priests please come forward to take memento from Father John and a photo. दयकरून सर येजाकांनी उठचें. I request all the Reverend Fathers, please come forward. And there are many number of priests present amidst us, all the way from different part of the country. Hearty welcome to you, Reverend Fathers. Kindly collect a gift or memento from our dearest Reverend Dr. John Crasta. ननगट्ट ताळी देवी हांगासर जायते याजक आयल्यात. हय आमच्या मदगात ते बसून आसले थोडो हय सदां न्हेसणार आसले आमकां तांचे वळख थोडे आसना कसले जाल्यार तांकां मोगान हांगासर मान दिता. Thank you, Reverend Father, for gracing this occasion and bestowing a blessing from Father the Almighty Joseph. God. आणि कोणी असत की याजक बाप आमच्या मदगात बसून आसचीत की आपण या मुखार request the fathers please come forward. Sumesia Zagangi putting good Tatalia Sawas, Kanatani. All of you, please give a thunderous applause to all the Reverend Fathers who are present on the stage right now. तशेंच आमच्या आपोवण्याक मोगाचो पालो दिवन साबार दार्म भयण आजार जाल्यात. तुमच्या ह्या मोगाक आमी आभारी जावन आसा. तुमच्या मुखल्या मिसा वावरांक सर बरें मागता आनी फादर जॉन आनी कुटुंबाचे नवे तुमचो सर्वांचो उपकार बावडटा. दयकरून सर सिस्टरांनी धार्मीक भयणांनी मुखार येवचें आनी सिस्टर बेनेडिक्टा तावन हो मान स्वीकार करूंक विनंती करता. दयकरून सिस्टरां Request all the Reverend sisters, please come forward. Mukhari Adam Bainiano, आणि एक मोगाची कनेक्ट तुम्ही स्वीकार करून बोला देता. सिस्टर बेनेडिक्टा, सिस्टर बेनी तुमकां मोगान तिच्या धार्मिक जिविताच्या 31 वर्सांच्या संभ्रमाचो गुर्त जावन she wants to hand over a small token of love, token of gratitude to all our dearest Reverend sisters from different congregations हांगासर आसात. तांकां मोगान आमी स्वागत करया. जायत्या धर्मीक मेळांत आयलेले धर्म भयणी हांगासर आसात. स्पेशली फ्रॉम आसोलायनंत आसात पण ओरली धर्म भयणी आसात. जर आमच्या मदल्या चेडवांक जर सिस्टर जावंक जाय जाल्यार तांच्या पैकी कोणायक मेळवेत. पाद्र्याप जाय जाल्यार जॉनाक मेळचें. खंयच्या दियेसीस म्हूण पाद्र्याप सांगतलो तुमकां जाय तेगे. अवकाश मेळटना फादर म्हणांक एकल्यान वय प्रमोशन करचें पडटा म्हण. आमच्या पाद्र्यापाचें आनी सिस्टरीचें जिवीत पळोवन हांगासर आजार जाल्ल्या जम्यातून एटलिस्ट 5 म्हणी देवा पोणी फुलोवन दी हेंच म्हजें मागणें जावन आसा. क्रिस्तराया कडेन हांवें मागचें तेंच जावन आसा. सकत धर्म भयण्या गेपटे हात भरून ताळी आसा वाज देवया. सगळें सांडून क्रिस्ताक देख घेवन ती सेवा दिवन आसात. त्या तांच्या सेवेक निस्वार्थी मनोभावाक आमी मोगान मान बागयता.
आयचो हो संभ्रम भोव अपुर्बायेन जावंक साबार जाणांचो सांगात आनी आदार जावन आसा. मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या कॉन्व्हेंटाची धर्मी भयणींचो भोव अपुर्बायेन गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो अल्तार भुरग्यांचो ह्या संभ्रमाक नाच करून कार्य सोबोवच्या आनी सोबयलेल्या सर भुरग्यांचो वेदी आनी अल्तार सोबयलेल्या मेर्सी डेकोरेटर्स मंजेश्वर साऊंड्स अँड लायट हाची वेवस्था केल्ल्या इलायट अरेंजर्स कय्यार फोटोग्राफी आनी लायव्ह स्ट्रीम केल्ल्या कॅप्चर वोव्स कय्यार डेल्सन मिडिया रुचीक जेवण तयार केल्ल्या किंग कॅटरर्स कय्यार तुमकां सर्वांक काळजांत हांव उपकार बावडटा. हे कार्याचे तयाराय साबार म्हयन्यांत हांव केल्लें आसा. आज ते इतले अपुर्बायेन जायजे तर आमच्या कुटुंबाकारांचो आदार आनी सांगातकारान जावन आसा. तुमचो सर्वांचो आनी कार्यनिर्वाह केल्ल्या मनेस रोशन पालदाने आनी हे कार्य आनीकी बऱ्यान जावंक हांगासर हजर आसली तुमी कारान जावन आसात. फादर जॉनाच्या मोगान तुमी ह्या कार्याक हजर जावन हे कार्याचे सबाय सडयल्या. तुमचो सर्वांचो आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुमोग केल्ल्या सर्वांचो काळजांत हांव उपकार बावडटा. कोणाचेंय नांव चुकोवन वा विसरून गेला तर माफी मागून म्हजी धन्यवादाची उतरां अखेर करता. सर्वांक देव बरें करूं. थँक्यू वन अँड ऑल. देवरे गुरु राजेश तुजो उपकार बावरता. मागीर आतां बेदी वयल्या सिरियलां गेलो आसा थोडो वेळ आमी मुखार बसया. 3 परफॉर्मन्स हें कार्य जावचे खातीर मोदें आहलें मोदें वयर सकल नाका म्हूण हांवें हांगाच तुमकां बसयलें. आतां मुखली 3 परफॉर्मन्स आसात भुरग्यांक तांणी तयार केल्ले आमी जेवंक जाय म्हणटात न्हय की आमी तें पळोवंक जाय. देखून त्या भुरग्यांक हांव आपयतना तुमी दयाकर मुखली बसका काणी घेवंक जाय. उपरांत तुमकां वेदीक आपयतलो हांव. देखून हांगासर इल्लीं कदलां काडटलीं हांव. पयल्यान पयलें हांगासर धाकटीं भुरगीं आसात तांची एक सोबीत डान्स आसा. भुरग्यांक विग्गी मुखार येवचें तुमी. भुरगीं वेदीक पावता आसतना मुगोचें न्हू तुमचे लागीं उलो आसा. हांव एक तुमकां नंबर दितां. त्या नंबराक तुमी मेसेज घालूंक आसा. त्या नंबराक तुमी मेसेज घालून कंग्रॅच्युलेशन रेव्हरंड डॉक्टर जॉन क्रास्ता ऑन युअर सॅसरडोटियल 25th एनिवर्सरी म्हणाचें तुमी जायत की तें सेंटेन्स एक पटी सांगचें हांवें. ऑर ऑन युअर सिल्वर ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी दिसा तुमकां बरें मागूंक आसा. तें म्हाका तें नांव करेक्ट आसाचें कंग्रॅच्युलेशन रेव्हरंड डॉक्टर जॉन क्रास्ता म्हणून बरोवन तुमी ताचें 25 वर्सांचे जुबलीवाचे उल्हास एका नंबराक धाडूंक आसा. त्या नंबर हांव तुमकां एकच पटी सांगचें 9743230866. परतून सांगता जाय जाल्यार नंबर नोट करा 9743230866. फर्स्ट कोणाचे येता तांकां प्रायज आसतलें. ह्या भुरग्यांक दोन घट्ट ताळयो दिवन स्वागत करया. जायत की पाद्र्यापा कंग्रॅच्युलेशन खंयच्याय भशेन बरया पूण पाद्र्यापाचें नांव मात्र करेक्ट आसाचें म्हाका तें नांव मात तुमकां मानदंडा. जायत की म्युजीक
जालेंगी आसा मिक्सिंग समज जावनांगी म्हण पदान मिक्सिंग एरर आसा देव बरें करूं फस्ट गेम हांवें अनावन्स केल्लो ह्या भुरग्यांक 2 गट्ट ताळयो दिवया नेक्स्ट डॅन्सा खातीर प्रशिताक हांव मुखार आपयतां प्रशिताक आसता तुवें मुखार येवचें तुजें डॅन्स आसा जिन्नियेंत ह्या नंबराक म्हाका इतल्यो मेसेज येवना जायत गे पयले पोटी आयल्यात आनी त्या नंबरा पैकी प्रिमा क्रास्ता कोण तें प्रिमा क्रास्ता खंय या म्हाका गोत्तना ताची मेसेज पयली पावल्ली आसा 2 ताळयो तिका दिवया आनी पळय कंग्रॅच्युलेशन फादर डॉक्टर जॉन क्रास्ता सगळें बरें हेजें म्हणना म्हाका इल्लें आसल्यार पुरो आहलें आनी आज कोणी तुमचो जल्म दीस आचरण करता जाल्यार तांकां एक प्रायज आसा आज जल्म दीस आचरण करच्या एक प्रायज आसा पळय प्रशिता डॅन्स फ्लोर तुजो वच चम चमके सितारे वाली प्रशिताक 2 गट्ट ताळयो दिवया बरें बरें गातालें आमकां नाच तशें एक एंटरटेनमेंट दिल्लें आसा कोणाचो जल्म दीस आसा गे हांगासर बर्थडे एनिवर्सरी ना बर्थडे विचारलो हय एनिवर्सरी नाका म्हाका जायत गे हय कितें उलयलां तें उलोवन जालां बरयलां तें बरोवन जालां हय नेक्स्ट आनी एक डान्स आसा भुरग्यांक हांव तांकां मुखार आपयतां तर तो तुमी डान्स फ्लोर काणयचो हांव गेम चेंज करतां जायते गेम चेंज करतां कितले जाणांनी आधार कार्ड हाडलां पळय तुमी म्हाका थंय सकले मेळचें हांगा येवन रावचें हांगा डान्स जाताना म्हजो गेमी एंड जाता जायते आधार कार्ड आसली काण घेवन मुखार या सॉफ्ट कॉपी न्ही हार्ड कॉपी मुखार या ओके तुमी डान्स करा ओके
गेम खाले म्हणून तुमकां लोक आनंद सांगता आधार कार्ड आसली येणे हांव सोलोनीन हांगा येवन म्हाका मेळ्ळा तुमचे डान्स पळोवया ह्या भुरग्यांक दोन घट्ट ताळयो दिवया आमी सुमेस्तां नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान अरे लोग है इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के सामान होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महा नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान अरे लोग है इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान अरे लोग है इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा ना 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 na 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 hey na 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 नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान हरे लोग है इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा हे नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान हरे लोग है इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महा हांकां पळोवन म्हाका कळ्ळें डान्स करचे कितले सगळो पपडां ओडायल्ल्या बरी नाल्ल ओडायल्ल्या बरी परत जालें न्ही की शिमट्या जावन कितें जावन आधार कार्ड आसलें विग्गी मुखार या म्हाका वेळना खाली एक 10 मिनटां मीन इफ यू आर हॅविंग आधार कार्ड प्लीज गेट इट फॉरवर्ड हय मुखार हाडा बेगी 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 हय मागीर कार्य मोग दिता हांव हागेस ओके दोगांच जाणांनी आधार कार्ड कितली बरी मनशां न्हय की म्हजें काम हाडू केलें ताणें रावा रावा लायन करा थंय सकला राव हांव थंय येता तें हय बेगी बेगी या बेगी ओके सिस्टरी कडेन आधार कार्ड आसा सिस्टरी गेल्ले ताळयो दिया पळया हय आसा सगळ्यां कडेन आसा पूण तिणें हाडना आयल्या ता देखून ताळयो दिवचे तिका आमी ओके ओके आनी कोणी हाडूना न्हय गे फादर यू ऑल्सो कम फॉरवर्ड I do not know. It's a decision of Christ the King. Oh, yes, Father, you have the identity. And I request everyone, please assemble in a line. विकी आनी कोणी आसात की तुमी उठोंक गेल्यार म्हाका बारी भंग जाता सकाळीं 6 वरां उठ म्हणटा मम्मी हांवें उठ्ठना 7 जावचें तशें आधार कार्ड हाडा म्हूण ओडोल सांगलां आनी कितें 3 मिनटाचे डान्स जाल्यार उठोवनात कोणी ओके तुमचे पैकी एकल्या प्राइज मेळटा 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 7 one is going to get the prize okay I'm using English now because कोंकणीक थोड्यांक करची ना आता right now she is at the center now the position might change okay after reading the number I'm going to read out the last 3 numbers of Aadhaar card and vastana कोण सेंटरार पावता तांकां 024 last 3 number 913 बायत्या कुशिनोस that to the intra 397 Father last 3 numbers I'm going remain here Father okay now you need to pray to Jesus and Christ the King there let me come at the center मागणे करून सुरू करजे one Father one Hail Mary and wait glory be to the Father जाईल गे 870 बाय हंगे तुम्ही मागणे करेजे एक नमन मरी एकानंद बाप्पा एक आमचे बाप्पा म्हणाजे मोदने पावूंक हांगासर ओके ओके हांगा रावा ओके नेक्स्ट
थोडी मागणी करूंक सुरू केला तांणी तांकां सांगलें मात राव 371 बाय हंगे 371 तुजे नंबर कितले 390 हंगे 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 म्हाका डावट पाद्र्या पयले सड्ड मागून आसा थंय ओके आनी आतां 149 बाय हंगे म्हण राव 14 व्हेरी गुड द नाव सिस्टर विल प्ले अ वायटल रोल ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕ कोणाक सेंटरार रावंक जाता 108 हांगा घेवचें ओके तांणी पुरा मागणें करनासलीं ही मोती भितरच मागणी करनासली आनी आतां ही सेंटरार पावल्या बायाचें नांव रीटा क्रास्ता रिटा क्रास्ता अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉस रिटा बाय राव आनी वडोलच्या गेमान कोण विन जाल्लीं तीं रावा सिस्टर बेंदी आनी बाब जॉन तुमकां उलो दिता तांकां दोगांयकी प्रायज दिवच्या उरलीं वचून बसा लेट्स ऑल जस्ट टेक यू सीट सिस्टर तुमी एकल्यास पळय वडोलच्या गेमान कोण विन जाल्लीं फस्ट गेम ओके प्रिमा आय फॉरगॉट युअर नेम वयर या वयर स्टेजीक वचून प्रायज दिया आनी मीन मागीर बाप ऑजवर्ड तुमकांय मुखार आपयता स्टेजीक तुमी घेवचें ओके हांकां दोगांयकी दनगट्ट ताळी आसा आवाज दिवया बाय रिटा आनी बाय प्रिमा सकट क्रास्तांक प्रायज गेल्या न्ही गे आज उरलेले एक क्रास्ता आनी फादर विशाल मोनी सोडल्या मागीर पुरा क्रास्ताच तसात जागास ओके दनगट्ट ताळयो दिवया तुमी मोदें रावा सिस्टर तुमी त्या कुशीक वसा तांकां दोगांयकी मोदें घालया आमी जायते कंग्रॅच्युलेशन मुसर पावचें नाका सुंतसान ताळयो दिवया आमी तांकां सगळ्यांकी तर आतां हांगासर दोगां जाणांक मनादीक बाब जॉन आनी सिस्टर बेन्नी मोगा आनी खाणीक दिवंक आसा तुमी वचून बसचें प्रिमा एज वेल एज बाय रिटा एक आसा आमची मोगाची शांतीबाई खंय आसाय शांतीबाई वीक घेवचें मुखार परतून शांती दिवन गेले गे ती ना न्ही शांतीबाई मागीर तुका घडी घडी आपयचें पडटा आमी शांतीबायन भुरग्यांक बरें डान्स शिकयलां मस्त काम आनी केल्लें आसा तिका एक दोन ताळयो आसा आवाज दिवया शी वॉज द लिडर बिहायंड द सीन म्हणटा हांव त्या देखून तिका दोन घट्ट ताळयो आनी हांगासर सिस्टर बेन्नी तावन एक मोगाची काणयेक आनी एक फुलां तोरो तिका शांतीबाई ती खंय गेली परतून हात धुवंक गेले घेवन प्रायस काणयेच्या बरें काणयेचे पयलीं हात धुवचे म्हणून जेजून न्हय गे हय आयली गे बाय माय एक दोन घट्ट ताळयो दिवया शांतीबाई एक आमच्या मोगान ताळयो दिवया शांतीबाई तुजें मिसांव आमकां रुसलां आनी अ प्लेयर वॉज प्लेईंग अ रोल बिहायंड द एंटायर प्रोग्राम एंड नांव गोत आसा गे इज नन अदर देन राजेश तुका मुखार आपयता बाप जॉन तुमी ताका मोगान काणय राजेशाक हें गुत्तूच आसचें ना म्हाकाय गुत्तूच आसलें ना आखरेक सांगलें आज हांगास हय आमच्या मिसींग मॅन मुखार येवचें राजेशाक एक दोन घट्ट ताळयो दिवया सगळ्याच्या फाटल्यान ताणें एका वर्सा पयलें म्हाका बूक केलां जायतें एका वर्सा पयलें आनी तशें जाल्यार म्हाका खंयचें म्हणून हांव काजार येता म्हूण मांड्यांत आसलो खंय ऑगस्ट आनी सप्टेंबरान म्हणटा म्हणटा पाद्र्या बस रुपयो आसा म्हणालो जायत आनी खुशी जाली म्हाका रेर ओकेशन आमकां मेळचें आनी पुरा नाजाल्यार पाद्र्यापाच्या कार्य पुरा सांबाळटात न्ही गे पद अप्रूव मेळचें वर्दीचें आनी पुरा देखून हें बेसांव भाग म्हाका फावो जाला देखून हांव देव बरें करूं म्हणटा पापावजी तुमकां मुखार आपयता जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागता ताचे उपरांत डान्स केल्ल्या भुरग्यांक हांव दिता ओके हय सर आमी उबे रावया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले हांव बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन एक घडी भर आमी आमचे दोळे धांपया सुरेश्वरा देवाचो उडास काडया कित्याक देवान आमकां जिवीत फावो केलां तशेंच आमचो क्रिस्ती भावार्थ आमकां फावो केलां आमच्या पवित्र सभेंच याजकपण जेजूनच आमकां दिलां आनी जेजूच्या आतां याजकपणांत वांटो जावंक थोड्यांक जेजून सभेसून काडलां आनी आज ह्या पवित्र दिसा आमचो भाव बाप जॉन क्रास्ता आपलो रुपयोत्सव वाचन करच्या ह्या वेळी जेजून ताका दिल्ल्या ताच्या याजकपणांत वांटो दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना आमी समेस्त सांगातो मेळोन देवाक अर्गां दिवया आनी ह्या पवित्र वेळार ह्या पवित्र कार्यांत आमकां वांटो जाल्यार समेस्तांक जेवणाची त्या कुटुंबान तयाराय केल्या देखून त्या जेवणाचेर सर्वेस्परा देवाचो आमी आशिर्वाद मागया आनी हाचे वरवीं आमचे देवाचो मोग आनी वाडोवन दी आनी बाप जॉनाची जिवीत यासक जिवीत आनीक मुखार वचून नंदन जावन दी
हेरांक सेवेची ती देवाची आशा फुडें व्हरूंक ताका जाय आसली कृपा सर्वेस्पर देव दिवं दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. हय किर्तन आमी म्हणटा लावदा ते बरें जाता आसतना सोम्या होगोळसूंक सांगलां पाद्रेपाच्या जिवितान देवान बरें केलां देखून आमी त्या भाशेंतलें किर्तन सांगाता म्हणया लावदाते डॉमिनम omnes gentes omnes populi conia confirmata es super nos misericordia eius et veritas Domini manet in aeternum et veritas Domini manet in aeternum gloria Patri Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc in semper et in seculo seculorum. Amen. Laudate Dominum omnes gentes omnes populi conia confirmata es super nos misericordia eius et veritas Domini manet in aeternum et veritas Domini manet in aeternum. Let's have 3 cheers. Best wishes to Reverend Dr. John Krasta. Hip hip. Hip hip. Woodland Sakne, everybody together. Hip hip. थँक्यू. जेवणाची मंडळ सांगता थंयसर जेवणाचे ते मॅच आसा आमी वचून थंय जेवण कान घेवत पण डान्स केल्ल्या भुरग्यांक हांव मुखार आपयता रिक्वेस्ट ऑल द चिल्ड्रन हू डान्स्ड कायंडली कलेक्ट अ गिफ्ट फ्रॉम रेवरंड फादर जॉन क्रास्ता एज वेल एज रेवरंड सिस्टर बेनेडिक्टा क्रास्ता. सिस्टर बेनीन आनी मना देखील जॉन बापानी तांकां इनाम दिवचें. हांगासर विश करतल्यांक ह्या कुशीतावन लायन करूंक अवकाश आसा. चिल्ड्रन कम फॉरवर्ड कलेक्ट युअर प्रायज. ओके गिफ्ट जायत गे प्रायज न्ही दीस इज गिफ्ट फॉर यू. ओके ओके दोन ताळयांचो आवाज ह्या भुरग्यांक दिवया आमी. ट्रुली दे मिसप्रायज्ड अस विथ यर ब्युटिफूल डान्सेस. बरें करून डान्स केले तांणी सकट भुरग्यांनी. ओके पळया भुरग्यांनो तुमकां प्रायज कोणें दिलां गिफ्ट कोणें दिलां पळय तांची मुखार म्हणा पळया. चरके कोणी ना दिसता. सिस्टर एक 4 जाणां म्हणनी आर्सू लायन म्हणल्यार कापून व्हर सिस्टर जायत गे. ओके children, you will stand together along with the father and sister there, and you will be having a single photograph. वय धर्म म्हयन्यांक पाद्रेपाच्या घरा जेवणाची वेवस्था केल्या ताच्या फुडें तुमकां येवंक मन आसा सक्कर दर म्हयन्याक एका विश करूंक हांव फोटो कापयता सो इस्तांक हांगासर. आय रिक्वेस्ट ऑल द रेवरंड सिस्टर प्लीज कम फॉरवर्ड विश करूंक एक मुखार या सांगाता या. 1 ग्रुप फोटो वी विल टेक 1 ग्रुप फोटो देखून हें जाल्लेंच पाद्रेपानी सिस्टर सांगता. आनी आमचो लियो दट्टू तुवें मुखार येता गे तुवें येरा म्हाजे तुका 90 वर्सां जालीं न्ही गे मुखार येवचें या फोटोन तुवें आसल्यार बरें जाता गे उबें रावंक दट्टू उबें रावंक जाता आमी बसया तुका आतां जाय ती. मग आच्या पप्पाक एक 2 घट्ट ताळी आसा वाजनी हांगासर. फादर तुमी हांचे वट्ट रावा पळया भुरग्या वट्टू. हय पप्पाक येपयता हांगासर. हय सिस्टरां कोण बरो आसा जाय तुमकां सिस्टरांक पयलेंदान हांगा आपयता. संजेर शनिवार असो दीस मीस आसता इगर्जांनी तुमच्या न्हय गी आनी तयार हे करूंक आसा. सारकें सांगलें म्हणा हांवें. हय आय एम नॉट अ आसलन प्रोडक्ट बेतनी प्रोडक्ट जाल्यार म्हाका तें गोत्त आसा थंय हो मंजुरान आसतना. ओके सिस्टर्स दयाकन मुखार या. पाद्रेपाच्या घरा मागीर जेवणाची मंडळ केली सकट सिस्टरांक हांव आपयता हांगासर. ऑल द सिस्टर्स प्लीज कम फॉरवर्ड क्विकली. थंयसर रुचीक जेवणाची मांडावळ केल्ली आसा तें जेवण तुमी खाण घेवचें. सावंड दिलें सावंडकारांक देव बरें करूं. बॅकड्रॉप केल्ल्यांक की थँक्यू व्हेरी मच. एंड लायव्ह स्ट्रिमींग जावन आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणीय दर म्हयने आसात गी
right? From my left side. Sorry, from my right side, from the line. And from along the family. सगळं कुटुंब सांगत याबद्दल आम्ही विश करू. ससरे विश करू. बरे मागो. आणि exit point त्याने right आता इथे exit point right आता. Don't come from center. Right. Sorry, left आता exit point. Right आता entry. Nas pasalam, घडला फेस्ट जिंदगी अख्खी मिळून सगळी होतोया बायला काळात नाच नाचून कार्य सोडूया बोरी वाटत हाय वेळ परत येऊच नका येसून ओढून मजा मारूया आयला बायला बायला फेस्ट नसत्याक आता नारे रे. आज आम्ही पंधरा भागांनी सिस्टर विश करता पण मुकल्या थोड्या सोर्सां भितर गवळी बाप जावन येवन तशें विश करचें बाग आनी ताच्या मुदये सोमो काणगेवचे बाग आमकां मेळोवंक देखून आमी तें मागणें करी आमचे मती भितर जमशेडपुरा बेगीनच गवळी जायचे तशें एक आयकलां हांवें गोत्तू ना म्हाका. मी बदयकी जीविते मी पण पेरी लायते मत्विला गुनगुन्नत दीलं सनसे मुआते तू माते मले मले तापियममू तुडिंदु दता रोंगमू लियंतना रसाई तेरे ना मालवेन ओहुन सुयागिनायामू जेवले प्लेटी थंय हांगा शेंपडायन आसतना थंयसर टब्बान दवरल्यान किंग्स की ट्रस्ट तुमची सेवेंत आसा आनी ती प्लेटी थंयच घालूंक जाय म्हणून उलो दिता तुमच्या उदकाची वेले बरी आसा तुमी समेस्तांनी सुदारसून उरूंक जाय आय रिक्वेस्ट एवरीवन मागीर आमच्या संघात सुदारसून उरूंक उलो दिता. उक्ती तुका बंबईची दारा ये रे बंबई ये रे सिनोरा तुमकां समेस्तांक परत एक खास कुटुंबाचें नांव हांव देव बरें करूं म्हणटा हे कार्य सुबयल्ल्याक ह्या कार्यान तुमची हजर पण दाखयल्ल्याक बाप जॉन क्रास्ता सिस्टर बेनी आनी ह्या सोबीत कुटुंबाक तुमी बरें मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या खातीर तुका सगळ्यांक की देव बरें करूं. तर मुगोचे न्हू आयच्या कार्यांत येवन हें कार्य सोबोवन तुमच्या येण्यान तें कार्य दोशी जाल्ल्या खातीर तुमकां परत एक पोटी हांव मोगा मनान हांव दिनवास म्हणूंक आशेतां.
से वडा पंदा शेजमचे मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धी रात्रीची ओढा पंधशीस मुझी मगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धी रातीची ओढा पंधशीस मुझी मगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धी रातीची संन्यासों शिपी सोडून आली रात पुनवेची अंगण मुझे गेले भरून फुल्ली फुला बोलेंची संन्यासों शिपी सोडून आली रात पुनवेची अंगण मुझे गेले भरून फुल्ली फुला बोलेंची पिसंतूर जावे गायले गीता प्रीतीची या तुझी येता मोगा अर्धे रातीची पिसंतूर जावन हावे गायले गीता प्रीतीची या तुझी येता मोगा अर्धे रातीची ओढा पोंदाशीस मुझी मोगरे खळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची ओढा पंधशीस मुझी मोगरे कळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची उजवाडाचे तुटलेला ते काळोखाचा श्वास मोज काची जिंत जीवन सुपनले गीत पडोंक नज उजवाडाचे तुटलेला ते काळोखाचा श्वास मोज काची जिंत जीवन सुपनले गीत पडोंक नज सवय म्हाका पडचे आदे वाडवतेले वातीची या तुझी येता मोगा अर्धे रातीची सवय म्हाका पडचे आदे वाडवतेले वातीची या तुझी येता मोगा अर्धे रातीची ओढा पोंदाशीस मुझी मोगरे खळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची ओढा पोंदाशीस मुझी मोगरे खळ्यांची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची याद तुझी येता मोगा अर्धे रातीची
소맥 딘 와소야 또 보러 소맥 딘 와소야 또 보러 소맥 딘 와소야 또 보러 뭐가 permita socorro 소맥 딘 와소야 또 보러 소맥 딘 와소야 또 보러 소맥 딘 와소야 또 보러 뭐가 permita socorro